स्वस्ति श्रीमन्महागणपतये नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। श्री भवानी शंकराय नमः। श्रीमात्रे नमः। परिज्ञानाश्रम श्री गुरु शंकर परिज्ञानाश्रम शंकर सद्गुरु केशव वामन कृष्ण पांडुरंग आनंद परिज्ञान गुरु सद्यो जात शंकर सद्गुरु गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। गणेश शारदा चैव सद्गुरु सज्जनस्तथा आराध्य दैवतं गुह्यं सर्वं मे रघुनंदन। गणेश शारदा सद्गुरु संत सज्जन कुळेश्वरू सर्व हि माझा रघुवीरू सद्गुरु रूपे मला वाटते अंतरी त्वा वसावे तुझ्या दासबोधासी त्वा बोधवावे अपत्या परी पाववी प्रेमग्रासा महाराजया सद्गुरु रामदासा महाराजया सद्गुरु रामदासा ये सद्गुरु राया कीर्तनी ये रे सद्गुरु राया ये सद्गुरु राया कीर्तनी ये सद्गुरु राया। अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त। जानकी जीवन स्मरण जय जय राम जय जय रघुवीर समर्थ। श्रोतेजन हो, स्वागत तुमगेले या विवेचनाच्या कार्यक्रमांतून। हे विवेचन आम्ही सगळ्यांनी मेळ घडूनच हाडचें। ते विवेचन कशी करका, खंयचे कीर्तन विद्ये कशी करका, हाजे बद्दलचे आजीदास बोधान तूं सगळं गमटे सांगल्या समर्थन तेज घेवया। ताजे पयलीं तुमकां अभिवादन करून कार्यक्रमां सुरू करता आणि समर्थ जावन बसल्या ती ग्रंथांतू आणि तुंगल हृदयांतू ते सम गमटे करून घेवती म्हणून प्रार्थना करता देवा लागीं। आणि आयचे कार्यक्रमां सुरू करूया। हाजल्या थंय मना श्लोक कालचो 20 श्लोक आशिल्लो। बहु हिंपुटी होई जे माय पोटी नको रे मना यातना तेची मोठी निरोधे पचे कोंडिले गर्भवासी अधोमुख रे दुःख त्या बाळकासी जय जय रघुवीर समर्थ। ताजे सविस्तर सांगिले गेलपंता आणि सांगका म्हूण ना ते सान्न चेडाक पोट्टांत कशी जात आसतलें। ते अंतराळ यानांत थंय वतात न्ही स्पेसांत न्ही तावळ तशीची तांकां एक हांतू ती तरंगत आसता ती मागीर ते ग्रॅविटी आसना, ग्रॅविटी कमी आसता, तांगेलें वजन कमी जाता, तांकां तोगू जमिनीर पांय दवरूं जायना, सतत ते अशी उलटे सुलटे जात आसता ती कशी पण कोण तांगेली खुर्ची पकडून बसका लागता तशी त्या चेरडागेली गती जालेली आसता। तांकां पुणी वेळ हे जाग पुणी आसता मूव जावच्या खंय पुणी ह्या चेरडा तशें न्ही लिमिटेड स्पेस खंय वतले असली तांणी त्या दुख्खाचें वर्णन केलें समर्थांनी। आणि म्हणून आतां सांगता ती
अरे आता 21 मुखावेल सांगतात ते आता पहिले सांगेल, कारागृही वस्ती तुगलाशिली ऐसी ए कारागृही वस्ती, नवमास भोगिल्या विपत्ती, नवही द्वारे निरोधती वायू कैचा तेथे. आवसून श्वास घेतल्या मात्र वायू, वोका नरकासे रस जिरपती. कले तिक शिखाल्ले आम शिखाल्ले ते जठराग्निस्तव तापती, तेणे सर्व ही उकडती अस्थिमास. अस्थिमास तांगल्या शिजून शिजून तयार जाता. कल्पन करा ती म्हणजे त्या चारडा कश शिजत असतले. त्या शिस्त असताना आवसून खाल्लेले आमशे मीठशे तिखशे सगळे, मीठ लायतात आणि मिरसांग लायतात जखमेचे तशी जातात. पण ते कसले करू शकना, कसले करू शकना. फक्त देवा माखांतान सोडे, देवा माखांतान सोडे. हा मग उपयोग करून घेता, परत ह्या कारागृहांत या ना अशी मागणी करता. हां, तर आत्ता ताजे मुखावेल श्लोकांत तू समर्थ सांगत असत 21व्या की, मना वासना चुकवी येर झारा, मना कामना सांडिरे द्रव्यधारा, मना यातना थोर हे गर्भवासी, मना सज्जना भेटवी राघवासी. जय जय रघुवीर समर्थ. अथांगा पहिले चरण जर समवाचनी जाल्यारी तर चुकीच अर्थ जावच्या शकता. मना वासना चुकवी येरझारा, वासना येरझार चुकयत जन्म मरणाचे ना. तर चुकवी हो जो शब्द अस तो उमऱ्यावेल दिवस अस म्हळ्यार आमी मेडेरी दीव दवरतात मेकटार एक एक पंता. तो भितरी घरा भितरी प्रकाश घालता आणि भायरय प्रकाश घालता. तशी हो शब्द अस तो दोन पंता वाचका. मना वासना चुकवी चुकवी येर झारा अशें असतो. उमरावेल दीव म्हळ्यार एक शब्दाचो दोन पंथा, दोन विंगड विंगड कडे डायरेक्शन असता. एक घरांत भितरले वासन काडी म्हळ्यार मुखार जावच्यो तुगेल येर झार चुकतल्यो. मना वासना चुकवी चुकवी येर झारा, मना कामना सांडिरे द्रव्यदारा. द्रव्यदारा म्हळ्यार अर्थार्जन कोर नाही जाल्यार खंयचे हाजे अति टाळका. समर्थ सांगतात कले अति टाळा ती द्रव्य जावका. दारा म्हळ्यार कले दारा सिंग न्ही, दार म्हळ्यार बायल. आतां बायल म्हळ्यार बायलेक काण उडोवचे मागीर बायलांक अधिकार ना न्ही, हांगा तशें न्ही. कायद्यान सुद्दां मॅन इन्क्लुड्स वुमन, वुमन इन्क्लुड्स मॅन तशेंच. तशी दारा म्हळ्यार हांगा तूं स्पावस स्पावस. हां, तर ते अति आसक्ती, खंयच्याचे अति आसक्ती द्रव्य आमगे स्पावस आमगेल कुटुंबीय हांगेल अति आसक्ती ती काण घाली, ती काण घाली कल्या मागीर तूं तांत चिकटून वतल, तूं तांत एन्टँगल जातलो. हे पळय आमी इनवॉल्व जावंका सगळ्यांत. वी शूड कीप अवर सेल्फ सो बिजी. दिवसभर आमी इतले बिजी दवरका की तुमकां खरें सांगता म्हाका एक फावट खर पुंगेंच्या सुद्दां वेळ आसना. तशी मागीर करता कलें अशें दिसतलें. कोणा दिसतलें रिटायर जावचे पयलीं ऑफिसा वतल तेन्ना जितली बिजी आशिल्ली की ताजी कितली पट बिजी जाल्या कल्ले ना कल्ले चालू आसता. जाल्यार खंयच्यान तुवें एन्टँगल जावचें ना. म्हळ्यार तो कोळी स्वता आंगान थावन तंतू काणू ताजी कोळिश्टक मांडटा, वता 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 आनी तांत स्वताच शिरकून पडटा. तो सिल्काच हो तरी सिल्क वर्म तो किडो स्वता आंगान थानूच अशी हें काण काणू तो कोश करता आनी स्वता भोंवतीच विणता आनी तांत भितर शिरकता. ताका भायर कशें येवंका कळना. जाल्यार जे सुरवंट आसा ते काण तशें तुमकां गोतस न्ही, ते सुरवंट ताजे मुखार फुलपाखरू जाता, ताज्यान मस्त हें आसता. जाल्यार मुख्य म्हळ्यार ताका आवसू घाल गोत्त आसता. आवस भायर राबल्या म्हणून तोवय कोश गुंता. पण तागेल आवसूय ताका वांचयता तो आमगो सद्गुरू. ते सद्गुरू गेल अनुसंधान जो सुरवंट दवरता की आमी समजा सुरवंट आसता, आमगेल भोंवती कोश आसा जाल्यार आमगो सद्गुरू सतत म्हणटा आसा ती अरे बाळा तूं हांगा राबचे खातीर जल्मा आयली. फॉर एग्जाम्पल एक पद आशिल्लें, आकाशी झेप घेरे पाखरा तोडी सोन्याचा पिंजरा. भांगराच जाल तर की तो पिंजर असो
तांतू तू कैद झालाय, सोड दी. हं? घर कसले ही तर कारा, कार म्हणा कारागृह, कैद. फळ विशाल मिळते खाया, सुख लोलुप झाली काया. हा कुठवर वेड्या घेसी आसरा, सोडी सोन्याचा पिंजरा, सोडी सोन्याचा पिंजरा. तुझ पंख दिले देवाने, कर विहार सामर्थ्याने. तुझ पंख दिले देवाने, कर विहार सामर्थ्याने. दरी डोंगर हिरवीराने, दरी डोंगर हिरवीराने. जा ओलांडुनिया सरिता सागरा, सोडी सोन्याचा पिंजरा, सोडी सोन्याचा पिंजरा. जाल्यार आमगेल गत करून जाता आमगेल उरण एक घार पोपट अशी, पोपट पिंजरान सान बाळा खाळलेलो, सान गोळसो आशिल्लो मासाचो. कळ्ळें ना, चोंच मात्र इतलो व्हड. तांगेले चोंच नंतर वाडना, फक्त आंग मात्र वाडटा. आमी चोंच पयलीं कितले आसता की व्हड जायना पळय, तितलो व्हड चोंच आनी येदो गोळो, मासा गोळसो. तो ते वाडलो वाडलो इतलो व्हड जालो, ताजी बाल अशी धरना, ते पिंजऱ्यांतल्यान भायर येवंचे लागली. तो पोपट आमचो च्या पितालो, तो गोमटे उलयतालो. तर तो इतलो त्या पिंजऱ्यांत खुश आशिल्लो. सांज जाली की त्या पिंजऱ्याचेर ताणें खावन पिवन जालें, पिंजऱ्याचेर एक च्या धरपाक जाय जालें. आमकां कशी आंगार पांघरून घेवन एसी लावन न्हिदतात न्ही, आराम न्हिदतालो. आणि सकाळ जायना पळय, एके खंय तरी इतलो निर्डायलो तो त्या कैदेक, त्या पिंजऱ्याक. ही वॉज सो कम्फर्टेबल त्या पिंजऱ्यांतू की तो स्वताची ताजी कडी काडतालो. पिंजऱ्याक कडी आसता न्ही, तो चोंचीन कडी काडतालो, बाग इलुगोवन भायर धांवन भोंवन येतालो निवासून. आनी सांज जायना पण परत येतालो आनी परत स्वताकच बंद करून घेवन बसतालो. आमगेली ती गती जाल्या. आमकां भायर पडचेंच ना, हांगा कितलें कम्फर्टेबल आसा, बशील कडेन सगळें मेळटा म्हणलें. आमी सुख लोलूप जाली काया. तशें आमगेलें जावं न्ही. कल्ल्याक तर तशी जावन पडल्यारी आमगेलें परत परत मेळचो गर्भवास चुकना. आनी गर्भवासांत इतली यातन आसा ती. मना यातना थोर हे गर्भवासी, मना सज्जना भेटवी राघवासी. त्यापेक्षा त्या राघवाक हे मना तो आत्म तळमळून मनाक सांगता. हां, मना तुगल माध्यमा शिवाय हांव कसलें करूं शकना. त्यामी ते हे मना तूं सज्जन आस रे परा, सज्जन आस. म्हाका मगल रामाल्याक मेळून दी. हां, म्हाका कसलें हाजें सुद्दां गोत ना. तरी आमी साधकान पळय तो हनुमंत न्ही, तागल तशी प्रार्थना करता. कसली तो भक्त आमगो तसो हनुमंत म्हणलेलो अगदी परम भक्त तो रामालो. तो कल करता, बजरंग बली मेरी नाव चली, इस नाव को पार लगा देना, कृपा कर पार लगा देना. बजरंग बली मेरी नाव चली. श्री राम के भोले भक्त हो तुम, श्री राम के भोले भक्त हो तुम, पर भक्ति करनी मैं ना जानू. ए भक्त राज हनुमत स्वामी, मोहे राम का भक्त बना देना. बजरंग बली मोरी ना तोरी नाव चली. मगल नाव भायर सरली. हां, तरी भवसागरांतल्यान वच्ची आसा ती नाव. हे देवा, तो आत्मा ते हनुमंतागेर प्रार्थना करता. हनुमंत म्हळ्यार आमचल्यान जो प्राणवायू घेवन येता आनी आमकां दिता, आमगेलें जिवन ताजे मीत चलता. गुरुतत्व येता जाल्यार आमी इनहेल करनात, आमगेल्या मनांत इतले वायट विचार आसतात. तरी हे देवा, तूं कशी तुगेल नेक आस की इतलो व्हड भवसागर, भवसागर अतीव दुस्तर पर
तू लांघ गयो रे पल भर में, साधना पथ पे पग फिसले मोरे. आमगे सगळ्यांक गेले साधन आमी करूं वचनात न्ही. वी आर व्हेरी सिन्सियरली करूं वतात जाल्यार अशी कले ना कले जाता की आमी मदें अडखळटा. ती मदें कले हें येता, तोंदर येता, ती मदें कले आनी तांत खंड पडटा. एक पंत खंड पड की फाय केलें जालें, फाय केलें गेलें आनी टुमॉरो नेवर कम्स. फाय हो दिवस आसना. इट इज जस्ट मिथ. म्हळ्यार कलें आसनाची. फाय म्हण दिवस खरें अस्तित्वांत असलें ना. कलें म्हळ्यार आयच दिवस खर्चलो की फायच दिवस आज जाता. तो फाय भरना. तर ताजे मुखाल दिवस फाय तो आमच्या हातांत आसना. तशी तेमी ती आमी जें करचें न्ही तें बेगी करता. आनी तेमी जें करचें मना वासना चुकवी. पयलीं खंय तावन सुरू करचें. पुरो. आतां पुरो मस्त जालें, मस्त केलें, थंगण स्वतालें पुरो. मना वासना चुकवी. इच्छा आमगेल्यो गरज न्ही. मस्त इच्छा आसा ते आमगेल्यो. सादें आमी खंय वचचें म्हळ्यार बायल तरी हातूंत खंयची साडी म्हळ्यार तें आमीच न्ही पुराणान सुद्दां तें हें आसा. तशी ते सोदूं बसतात की सत्यभामेक सीत जावन येवचें सांगल्यार तिणें तिगेलें फूल वॉर्ड्रोब उगळकें हातूंत खंयची न्हिसूं साडी. सीत खंयची न्हिसताली म्हूण ती गोतना. ती पाप रान्नावनांत आशिल्ली साद साडी न्हिसून बसताली आसतली. तर हिन्ने हेर डू केलें, हें केलें, तें केलें, नाका जालें केलें. तशी आमगेल वासना न्ही चुकना ती. पळत पळयले कडेन गोमटाय दिसता ती. आनी आर्टिफिशल जालें, खर भांगार जालें आनी नाना नमन्या वस्त्र प्रावरण जालीं जाल्यार आमगेली ही मगल सान दुसरी चल्ली सान आशिल्ली न्ही पाप चेडूं अगदी निरागस आसता ती. ती आनी डॉलशी आशिल्ली की ना ती गोमटे करून सजयतालीं सगळीं जाणां. मगल घार आमगेली जॉयंट फॅमिली आशिल्ली भोव गोमट करून. तर ती कांडे मुखार राखताली आनी रडताली. हांव म्हण बाळा कसलें रडता गो मा. हांव गोमटी दिसना म्हण अशी रडताली. कसल्याक ती जशी आशिल्ली नॅचरल न्ही ती भोव गोमटी आशिल्ली. ती कसलें मेकअप करचें. तशी अति वासना, अति इच्छा स्वताकच सजयता बसचें. ताजे बदलाक तुमी दुसऱ्यांक कसलें बरं कसलें जास्तीचें आसल्यार तुमी सजोवच्याक दुसऱ्यांक सजयात. ती कितली गोमटी दिसता ती हाजो आनंद घेयात. मना वासना चुकवी. गरज सगळ्यांक आसत, गरजे पुरते सगळ्याच उपभोग घेयात समर्थ सांगतात. जाल्यार वासना सद्वासना आनी दुर्वासना. सद्वासन सुद्दां आसता. हांव भोव सगळ्यांक बरं करतली म्हळ्यार एक वासना. आनी स्वताल्याक दुर्लक्ष करचें. नुस्तें दुसऱ्यांक बरं करचें, दुसऱ्यांक पेपर सोडयतलो बसचें. तुगेली ही चूक आसा, हें अशें करूं नाका, अशें करी तशें करी. हांव तुका गणीत शिकोवं, हांव तुका हें शिकोवं, हांव तुका हिस्ट्री शिकोवं, हांव तुका अमूक करूं तमूक करूं अशी. पण स्वता गेल्ले हाका पत्तो ना. पाप आमगेल हांगा एकली अशी सहज म्हळ्यार एक साधीक आसा, बरी साधिका सगळ्यांक सजयता करता. आज सगळे कडेन खाक्यान बॅग घालून भोंवताली. आतां पळयल्यार तिका कॅन्सर जाला. बरी जातली, बरी जातली. तिणें सगळ्यांक बरें केलें. केन्नाय तिगेलें वायट जावचें ना. ऑल ओवर हें बरे भावन आमगेले आसा प्रेयर्स तिचे खातीर. पण अशी जाता स्वताला निग्लेक्ट जाता. वेळेर खावची ना, पिवची ना, वेळेर कले करची ना, गरज सुद्दां पळोवची ना ती. म्हळ्यार ही दुसऱ्यांक बरं जावंका म्हळ्यार सद्वासने पायी. तितलें अति सद्वासनाय वायट आनी अति दुर्वासना तांगेल वेळ तांकां अशी जावंका सगळी शिक्षा दितली हें वासनाय कल जाता. तें येरझारांत आमी अडकतात. मना वासना चुकवी. हें चुकय. अति टाळी गरजे पुरती करी. आनी तें केल्यार कल जातलें इट चुकवी येरझारा. हें तुगेलें मना वासन चुकयल्यार तें तुगेलें येरझार चुकयतली. येरझार म्हळ्यार पुनरपी जननम पुनरपी मरणम तें. मना कामना सांडिरे द्रव्यधारा. सतत दुसऱ्यांक गेलें कंपेर करचें. मल्ल्या एक बेडरूमाचो फ्लॅट आसा जाल्यार 2 बेडरूमाचो आसा. 2 बेडरूमाचो म्हणटा मल्ल्या बंगलो ना. बंगलो आशिल्लो म्हणटा मल्ल्या बंगल्याचेर पोर्च ना, हें ना तें ना. कसलें ना हाच दिकान कसलें पळयता ती. कसलें आस मनुश्याक
मॅक्झिमम 6 फूट 7 फूट 8 फूट कितली जाग लागता आनी दोनच्याक कितली जाग लागता कसल्याक इतलें त्यामिती हें द्रव्य आनी हें सगळं घेवच्याक द्रव्य जाय द्रव्यदारा बायले मेळोवच्याक सुद्दां हें द्रव्य जाय म्हणटा ती आतां एक मुंबय आयिल्ली म्हाका ही काणी सांगिल्ली एक चेडू गांवांतल्यान मुंबय येता कोणाकी लग्न चल्लेलें आसता तो भोंवच्या वचुलेलो आसता आवसान चल्ला मात्र बापूस ना गरीब काम सोदू येता म्हाका दिसता आनी तो पळयत न्ही यंग चल्लो तरूण लग्ना वाडिल्लो तर कोणाकी लग्न चालू आसता ही गौजी म्हळ्यार री बाप रे ते बँड खंय हें खंय इतलो खर्चू लोक अशी सगळे दागिने घालून ती धूर्तान ती हॉक्कल दिसता ताका भायरतान कसले दागिन्यान मडलेली तोंड सामको घार येता आवस म्हणटा कल जाल परा तूं कले इतली दुख्खी आसा कल जालें आनी तूं कले उरलेले ना मा जाल्यार मगल केन्ना आयुश्यांत लग्न जायच ना न्ही अशें म्हणालो तावळ ती म्हणा कल्याक तुगेल कल्या लग्न जायच ना तूं इतलो बरो असो प्रामाणीक असो होतकरू असो काम करता सारको आसा तूं काम मेळटलें तुका मेळटलें लग्न जातलें तुगेलें न्ही पण आमच्या पयस ना न्ही तावळ आवसून म्हळेलें एक उत्तर दिल्लें तें आमी सगळ्यांनी लक्षांत दवरचें आसा की आवस म्हणाली चेडा लग्न जावच्याक पयशे लागनात प्रीती करतले बायल मेळ्ळें जालें खरेंची जय जय रघुवीर समर्थ तशी द्रव्यधारा जावंका जाल्यार ताजी मस्त विजृंभण कोर न्हू ताजेरी कामान दवरची ना म्हाका अशी जाय तशी जाय मुख्य प्रीती मुख्य हां तर द्रव्याचेर सुद्दां द्रव्यार्जन कोरका जाल्यार ताजेर द्रव्य आनी दाराचेर इतली प्रीती कोर न्हय की हांव सुख तुमी वृद्धाश्रमान दवरतली ना तें भयंकर पाप आसा आनी तें कल करता हीं सगळीं पाप दुर्वासना द्रव्यदाराची कामना मना यातना हे थोर हे गर्भवासी मुखार परत गर्भवासात दुख्ख तुमकां मेळटलें तें नाक रे मना तूं सज्जन आस न्ही तूं हांगा राबतलो जाल्यार म्हाका शिरकायतलो तूं मनाचो एक भाग म्हळ्यार अंतकरणान तें आत्मा आमगेलो बद्ध जाला लोकान केन्नाय तें म्हणचें कले रेस्ट इन पीस RIP कोणें गेलें की रेस्ट इन पीस तशी तो रेस्टच आसता ताका कायम पण एक शिरकलेलें आसता न्ही ताका भायर काडचें नाका काय तें अंतकरण परत परत गर्भांत येता आनी तें अंतकरण परत परत जन्म घेता आत्म्या सकट तशी तें हे मना मगल भेट राघवाल्या कोण दी रे बाबा केन्ना कोणी कोण दी मस्त जालें तूं केलेलें पण आतां हांव सांगिलची की आयकम राघवाली भेट कोण दी ह्या हांतानू यातना वासना हांतानू कायम सुटचे खातीर म्हाका नाम हांव इतलें घेतस तर तूं सुद्दां घे कळ्ळें म्हळ्यार तूं मगल माध्यम आस मन हें माध्यम आस आनी मन आशिल्ले शिवाय कल्ले करूं जायना देह चलना म्हणून आत्मा मनांत रिग्गून तें मन चलयता त्या दीस पळयलें आमी तर त्या मनाक प्रार्थना ताका करपा लागता हे मना तूं वाट्टेल तशी वागल्या रे म्हाका गती ना तेमी तशें कोर नाका मगल भेट राघवाल्या कोण दी तरी अशें सांगता ती मना वासना चूक वियेर धारा मना कामना सांडिरे द्रव्यदारा मना सज्जन मना यातना थोर हे गर्भवासी मना सज्जना भेटवी राघवासी जय जय रघुवीर समर्थ आतां आमी दासबोदाल्या वळया दासबोदाचे ह्या हांतू अखंड साधना कशी आसता म्हण सांगिल्लें बरोबर पयले हांतू निस्पृह लक्षण निस्पृहान कशी आसता लिडरान कशी आसता सगळं तांची लक्षण जाली दुसऱ्यान तूं भिक्षा निरूपण जालें भिक्ष मागका भिक्ष म्हळ्यार भीक मागचें न्हय तें वागका तरी तिसऱ्यांत कवित्व कला निरूपण कवित्व कशें आसता सुमन माळा शब्दांचे शब्द कशी धीट पाठ प्रासादिक कलेपुणी रट पकून जमयिल्ले सुने हांव व्हड कवी म्हणून आनी पयशे मेळोवचे खातीर केन्नाय किर्तन करूं नये किर्तन म्हळ्यार कळ्ळें कवित्व किंवा किर्तन म्हळ्यार तेंचे म्हण दाखोवचें त्या पयशा खातीर करूं नये रट पकून जुळो न्ही किंवां दुसऱ्याक गेले हें करूं नये ते सालो मालो न्हय तुकाराम मालो अभंग तो कॉपी करताले आनी तुका म्हणे आशिल्ले कडेन सालो म्हणे म्हणटालो तशी जावं न्ही तरी प्रासादीक आसता
भितर झरी फुटका आणि तांतुथांचे बाहेर येतात शब्द. नेणते अजाण देवा मी तुझे बालक, तू माझा पालक सांभाळी रे. अरे किती चुकले रे याचा हिशेबची नाही, ती तुकेही घातले रे रोज तुवा पोटी बापा. काही कळेना मला रे शिवाय एक गोष्ट मात्र, की तू सन्निधची आहे माझ्या असो दिवस की रात्र. हे जे यत्ने ते तो सन्निध असं ना पडे जो फील असता ताका जास्ती उलोवच्या जायना. एक चार शब्द हे जे अनुभव असतात, आध्यात्मिक अनुभव, पारमार्थिक अनुभव, हे समुद्रान डुबकी मारून मोती कितले म्हण घेशी रत्नाकर तो रत्नाकर चार दोन मोती हाता लागतात शब्दांचे, त्यो गुंफशो आणि त्यो आपोआप गुंफून चाल घेऊनच येतात. तावळी तशी ते आसका काव्य तशी आसका. आत्ता तांणी कीर्तन लक्षण आता हांगा काव्यांत कशी कशी चमत्कार घडचे शकतात हेची काही गंमत तांकां दिसली. हे लोक ऐकून ऐकून सगळे बोर जालेत आसतले. बोर जावनशो आमगेले आवडी शब्द आसा. वॉट अ बोर, यो बेजार आयलो, आयली बागी कीर्तन करचें लागतलें तशी वॉट अ बोर. तर तशी जायनाशी समर्थांनी कीर्तन लक्षण सांगलें. तर कसलें तर हांगा तांणी न्ही आज हम दुसरें कसलें ताजें हें करूं वचना, कळ्ळें. अर्थ बिर्थ सांगू वचना. अर्थ सांगता कळ्ळें. मागीर ते कॉम्पोज केले न्ही तांणी, ते कशें केले शब्द चमत्कार केलेत तांणी. हां म्हळ्यार कळ्ळें. ह्या समासान तूं एक सान शब्द चमत्कार. हांगा एकूण 35 ओव्यो आसा ती. जाल्यार क धरून क्ष पर्यंत व्यंजन आसत न्ही. क ख ग घ ङ, च छ ज ज ञ, त थ द ध न, ट ठ ड ढ ण, प फ ब भ म, य र ल व श श स ळ क्ष ज्ञ. तांतूं ज्ञ घेनी. कदाचित तांकां ज्ञ म्हळ्यार ज्ञान आणि अ म्हळ्यार अज्ञान. आमगेली भास इतली गोमटेस की आमी थावन अभावान थावन कल्ले नात्तील कडच्याने पूर्णत्वाक पावतात ज्ञ. तर त्या मध्येच जी व्यंजन आसा ती त्या प्रत्येक व्यंजनाचेर तांणी तांतून ङ आसता न्ही, क ख ग घ ङ ताजे खातीर न वापरल्या. च छ ज ज ञ ञ खातीर य वापरल्या. न ट ठ ड ढ ण म्हळ्यार ताजे खातीर न वापरल्या. आणि पोटफोड्या श म्हण आसता श ताजे खातीर स वापरला आणि ड खातीर ल वापरला. पण बाकी जशी आसत तशी ज्ञची एकय ओवी घेयली म्हळ्यार पूर्णात पूर्ण मुदच्यते पूर्ण ज्ञान जायना पण कल्ले ओवी रच्ची अशें दिसलें आसतात तांकां समर्थांक. ज्ञची कल्ली ओवी ना. तर आत्तां आमी एक एक श्लोक पण ही भास आस न्ही मजा येता आयकूनच्याक, पण अर्थ कळच्याक चिके कश्ट जाता. त्यामी ती हांगा बेलसरे बाबांनी ताजे अर्थ ओवी वायज सांगिल्लो तो हांव आज आमगेल भाशेन सांगता. तितलें फक्त आयकया येते आणि कड्डेर परत आमी हें वाच्च्यान एक नमुन्याचें रिदम आसता. कीर्तन लक्षण समास चौथा दासबोध 14वा दशक. कीर्तन लक्षण. श्रीराम कलयुगी कीर्तन करावे, केवळ कोमळ कुशळ गावे, कठीण कर्कश कुरटे सांडावे एकीकडे. म्हळ्यार कळ्ळें. हांगा ते सांगता कीर्तन कशी करका, लोकांक खुश कशी करका, कीर्तनकाराल अंगांत खंयची गुण आसका ती इत्यादी सामान्य वर्णनात ऐकया ती. मग कळ्ळें. हे चष्मा दे. कलियुगान कीर्तन करका ते सांगतात. ताजो अर्थ सांगता. कलियुगी कीर्तन करावे, केवळ कोमल कुशळ गावे, कठीण कर्कश कुरटे सांडावे एकीकडे. म्हळ्यार कलियुगान कीर्तन करका तांतूं फक्त कोमल रितीन म्हणका, हार्श म्हण न्ही जाल्यार कौशल्याने गायन करका. कठोर कर्कश हे कले अपस्वर काडून किंवा भितरलो आवाज काडून चोल्ट आवाज काडून केन्नाय पद म्हणूं कीर्तनांत. कडेरी खट खट क जायना पण ख एक एकात परत हांव सांगना. क ख ग घ ङ, खटखट खुट्टून टाकावी, खळ खळ खळासी न करावी, खरे खोटे खवळो नेदावी, वृत्ती आपुली भांडण
हां हाजे अर्थ कलो भांडण तंटा झगडे सोड न्हू दिमका खटाखटा खुंटून टाकावी मला कळलें झगडे पुरे दूर दवरका दुष्टा लागी विरोध करू नये खळखळ खळासी न करावी खळासी म्हणजे खळ म्हणजे दुष्ट दुष्टाला खळखळ करू नये खरे खोटे खवळवून येदावी वृत्ती आपली कोण कोण मगलेच खरे तुगलफट्टी म्हणून झगडे करत असतने हां त्या खेचा खेचून तू आमगेल मना शांती घालू नये आमगेल वृत्ती भडकच्या देऊ नये आमगेल मन शांत दवरका कडेरी गर्व गाणे गाऊ नये गाता गाता गळो नये गौप्य गुज गरजो नये गुण गावे श्रीराम मला कले गर्वान पद म्हणून वचू नये आणि अशी जोरान म्हण उलगली वयर वचूल की आवाज पिंदील वर जालो थक्कून तो कीर्तनकार गप्पच बसलो ताका मुखारी आवाज उचलना तशी सुद्धा जाऊ नये अभिमान भो चढ अभिमान असून हा भो गायक म्हणून गायनाचें दाखोवचें वचूं नये कला आणि म्हणटन शेवटी दण जावन ते एकले हे म्हणटात न्ही ब्रेथ टेकिंग म्हणून श्वास ते घेनासतना पद म्हणटात ती एक कल आसता खंय जाल्यार ते हे कले दाखयल ई केलें की ते ई म्हळ्यार राबनाची लोकांनी टाळे वाजसर तो राबना पण कीर्तनकारान तशें आसूं न्ही ताज्यान थक्कून गेल्यार ही मुखार कल करतलो तो कीर्तन कल करतलो ताणें मदेंची थक्कून अर्धवट सोडून दिवं न्हय पद म्हणचे ते सगळे आटोपशीर आसता तशीची कोणाली गौप्य गुज गरजो नये गुण गावे कोणागल गुप्त गोष्ट मर्मस ते लोकांक तूं उघडपणे सांगू नये दुसऱ्यांगल सांगल्यार गुणची सांगता ती घश्टणी घिसणी घसमरपणे घसर घसरू घसा खाणे घुम घुमोची घुमणे योग्य नवे श्रीराम मला कळलें घस घस घिस घिस करतची आणि घस आमगेलो ताळो एक सम साप हां कोण अशी म्हण नये जाल्यार वय जायना पण तशी जाता म्हाकाय जाता जाल्यार भोव चड जायना अशी पळोवंक तेमी ती आमगेल्या ताळ्याक उगीच अशी ताण एखाद दिवस गायन म्हणचे जायना ताळ गायन म्हणचे भानगडेन पळोवं नये म्हणना जाल्यार जाता जाल्यार अशी म्हण दुसऱ्यांक हें करूं नये किंवा एक एक कीर्तनकार आंगान ताईल वारी उलयतात ती हां कल्ल म्हणटात तांकां खंयच्यान खंय वतात पत्त लागना तशी सुद्दां आसूं नये केन्नाय कीर्तनाचे मूळ तंतू म्हळ्यार कळ्ळें भोवच आपण दूर वता म्हळ्यार की अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त समेर येवचें समेर आयले की कीर्तनाचे मूळ तंतू तो मेळटा समेर येवंका तशी एक सम घुमघुमत नांतच बसचेच न्ही मुखार अख्खें कीर्तन आपणाक करचेंच हें लक्षांत आसता कीर्तनकारान कीर्तनाचें अनुसंधान सोड नये आपण कल खातीर आयला हांगा तें सोड नये आतां आमी समजा बाथरूम वचून न्हांवच्याक आनी न्हांवचें सोडून फक्त पदच म्हणटा बसली न्हांवन जातवे तासभर वता पण न्हांवन जायना तशें उपयोग ना आमी कीर्तन करूं आयल्यान ते आमकां लिमिटेड टायम दिला थोडे कीर्तन मुखार सरका न्ही तशें करका घुमो घुमोच घुमणे योग्य न्हय नांचेद तशें आतां मुखार सांगलें क ख ग घ ङ आसता बदला न वापरल्या नाना नामे भगवंताची नाना ध्याने सगुणाची सगुण म्हळ्यार ही राम कृष्णांगेल मूर्त्यो तो कितलो गोमटो लावण्य कशें शिलो नाना कीर्तने कीर्तीची अद्भुत करावी आथांगातांनी मनाश्लोक कितले गोमटे बरयल्या ती हांगा की तांणी सांगल्या प्रभाते मनी राम चिंतित जावा पुढे वैखरी राम आधी वदावा सदाचार हा थोर सांडून येतो जनितो चितो मानवी धन्य होत साधी चाल जाल्यार प्रत्येका एकच चाललेल्या बेजार येता म्हूण कीर्तनकारा कल करका ताजे आशया प्रमाणे आतां तो घनश्याम कितलो गोमटो लावण्य तागल कशी घनश्याम हा राम लावण्य रूपी महाधीर गंभीर पूर्ण प्रतापी करी संकटी सेवकाचा कुडावा प्रभाते मनी राम चिंतित जावा कडे ताका शक्ती कशी बळे आगळा राम कोदंडधारी महाकाळ विक्राळ तोही ठरारी पुढे मानवा किंकरा कोण केवा प्रभाते मनी राम चिंतित जावा जय जय रघुवीर समर्थ अशी एक एक हें आपण जय जय रघुवीर समर्थ म्हळ्ळें की आमी खंय आसा ती हाजी जाणीव जाता तशी त्या सगुणाची
सगूण म्हळ्यार रामचंद्रागल मूर्ती. हां, तो कितलो गोमटो, कितलो ताकदवान, तो करत कल्ले. हां, तो आमकां कशी सोडयता, तो कशें आमकां धीर दिता, कितलो प्रेमळ आसा हाजे प्रत्येकाचे तागेलें नाम घेवच्या काही पयस लागना, कळ्ळें ना. सगळें वर्णन करतना विंगड विंगड चिकचिके विंगड चाल लावन तेंची गद्यशें म्हणली तरी गोमटें जाता. नाना नामे भगवंताची, नाना ध्याने सगुणाची, ती सगुणा मूर्ती वर्णन समर्थ करतात न्ही रामागले. तो राम कोदंडधारी राम आमगेल्या दोळ्या मुखार उबरता. नाना कीर्तने कीर्तीची अद्भुत करावी. तशी भगवंतागल नाना प्रकारची सगुण रूप वर्णन करका, अनेक प्रकार तागल अद्भुत कीर्तीच वर्णन कीर्तनान करका. कडे आमी अशी कोर कीर्तन की शे शे चुकले अशी म्हण का लागू नये, तशी कीर्तन करणे. चक चक चुकावेना, चाट चावट चळावेना, चर चर चुरू चुरू लागेना, ऐसे करावे श्रीराम. छे छे म्हणची हें येऊ नये. छळ छळ छळणा करू नये, छळिता छळिता छळो नये, छळणे छळणा करू नये कोणी एकांची. म्हळ्यार कोणाक मुद्दाम फसो नये, कोणाला उगीच छळ करू नये. आणि एखाद्यान आपणाक छळलें तरी सुद्धा आमी तांगेल उलट छळ करू नये, तांकां शांत करका. हां, तरी तशी जाल्यार कल जाता. जी 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 म्हणावे ना, जो जो जागे तो तो पावना, जप जपो जनी जनार्दना, संतुष्ट करावे श्रीराम. म्हळ्यार कोणागल हांजी हांजी जी 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 करून म्हाका कीर्तने आपयाती, म्हाका कीर्तने आपयाती म्हणून सांगच्या ना. मस्त मुखार मुखार करणे. हां, आणि जाग आशिल्ल्या प्रत्येकाक आमी जागी केले, हांव जागी केलें, आतां ताका आत्मज्ञान कलें जायना म्हण न्हय. आत्मज्ञान कल खावचें काम आसवें. जागी जाल की कोणाक एकदम इंद्रपद मेळटवें ना. हां, रोम वॉज नॉट बिल्ट इन वन नायट, गोतस वन डे. आम सगळे थियरी सगळी गोत आसता, पण आमचेर याना पण मात्र सुचना. तेमी ती मस्त हें करणे, जी 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 म्हणावे ना, कोणा मस्त मुखार मुखार करणे, म्हाका कीर्तन दी, म्हाका कीर्तन दी, तशें करणे. हां, जागी जातल प्रत्येकाक परमात्मा प्राप्ती जाताचेच ना जाल्यार तांकां जागी करून तांत निरंतर जप करून निरंतर आमी करून तांच्यांत जो परमेश्वर आसा ताका आमी प्रसन्न करका. आनी ताका कन्विन्स करका की चरडात तूं पळय कितली खुशी जाता न्हय, हेंच नाम घेत राब म्हणून ताका बरें हें करका. कड्डेर तशी केल्यार कल जाता. तेजे उद्दाक पडता न्ही म्हळ्यार झिरपे आनी झरे हांता न्हू उद्दां झरपता, पाझरता म्हणटात न्ही तशी. पावस पडली की गांवां बगलेक किंवा आमी हायवेर थान वतना दिसता सान सन्न झऱ्यो अशे पावसाच्यो पडटा आसतात, किंवां सान सन्न धबधबेशे मस्त आसना जाल्यार गोमटें धवें उद्दाक. तशी तें पळोवन आनी ताचेर वत पडटा न्ही, तें भांगारशें चमकता, चांदी भांगारशें. तावळी थंय लोक कितकी जाण उब रावन थंय फोटो काडटा, ती ताची उद्दां पिता ती गोतस न्हय. तशी आमगेलें कीर्तन आसता. भक्ती भाव अशी झिरपका, झिरपे झरे पाझरे जळ, झळके दुरुनी झळाळ, ज जायना पळय ज, च छ ज झ, झळके दुरुनी झळाळ, झडझडा झळकती सकळ प्राणी ते श्रीराम. तशी जाल्यार कल जाता. आपोआप लोक येतात ताण हाळेल वरी कीर्तने येवन बसतात. तांकां या 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 म्हणावे न लगे, या 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 उपाव न लगे. हाजे खातीर दुसरो कलो उपाय ना, आमी तशीच करका. या 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 काहीच न लगे, हाक्का कसलोय करका लागना सुबुद्दाक, दुसरे कले सांगका लागना. फक्त आमगेल कीर्तनाचें कशें आसता, जर झिरपता न्ही तशी गोमटेंची शुभ्र उद्दाक जे तान भागयता, जे गोमटेंची जे एक तृप्ती दिता. हां, आनी गोमटें सुद्दां दिसता, दिसच्याकय गोमटें दिसता. ती जरी पिना पण थंड जाता, आत्मतृप्त जाता. तशी तशी आसना पळय लोक कार राबून वाटेर वता लोक थंय राबतात, त्या उद्दां पिता ती थंय विश्रांती घेता, ती तोंड बीण धुता ती. तशी तशी कीर्तनेंत आयल्यारी वाटसरूक वाटेर वतले हाका त्या आमगेल्यान तूं वायट एक म्हण आसा, वाटेर वतल वागा म्हाका येवन खागा म्हणून. तशी न्हय, उलट वाटेर वतल लोक वाटसरू तांकां इच्छा जावंका की हें वचून कीर्तन कितलें गोमटें चल्लें आयकुया म्हणून. तस वेळार तांणी येवन सुबुद्द तें
तांक या काहीच न लगे हाका दुसरे कल्ले ना फक्त मनापासून कोरका जे करतात ते भितर था नेमका चोर आवाज काढ म्हणून टक 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 करू नये टाळाटाळी टिको नये टम 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 लावू नये कंटाळवाणी मला कले लोकांक बेजारी असं सारखी कटकट करू नये टाळाटाळ करू नये कले सांगच्यात आणि कंटाळवाणी बडबडे करू नये म्हण ठस ठोंबस ठाकावे ना ठक 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 करावे ना ठाके ठमके ठसावे ना मूर्ती ध्यान अडाणी निर्बुद्ध मनुष्यागेल संगत असू नये कळलं मे उगीच रटाळ भुणभुण लावू नये बाहेर था नीटनेटकेपणा आणि नखरेलपण केलेलं तर की हां तागल अंतःकरणान तू ध्यान अस का भगवंताल मूर्ती अस का तर मस्त नखरेलपण केल्लो आम्ही गुमटीन दिसता ती म्हणून त्यामुळे ताजेरी ध्यान दिसता लोक म्हाका पळोवन कल म्हणटा ती हाजेर ध्यान म्हळ्यार आमी कीर्तन करना ती लोक कल म्हणटा आसा ती हांगा आमगेलें लक्ष म्हळ्यार आमगेलें कीर्तन ते ध्यान भगवंताल मूर्ती वेळ ध्यान दूर जाता तशी जाऊ नये तशी जाऊ नये हां डळमळ डको नये डगमग कामा नये डंडळ डंडळ चुको नये हे काडपणे म्हळ्यार कले की मनाची भोज अनिश्चितपणा असू नये दोलायमान वृत्ती आत तशी आत नंतर अशी हां अनिश्चितपण जाल्यार चुकीची वर्तन कोर नये कळना जाल्यार गप्प बसका शॉर्टकट कले कोरका गप्प राबका म्हाका समजायना गो म्हणून का गप्प राबका जाल्यार हें अशी राबका लागना मद्दे जर तुमकां कीर्तनात तंतू मेळ्ळो मूळ तंतू समेर कशी येवचें आनी त्या अनुसंधान त्या गुरू लागीं ताजे खातीर नमन आसता नमन म्हळ्यार कल खातीर ताजे एक प्रोटोकॉल आसता कीर्तनाचो पयले ओम स्वस्ति श्रीमन महागणपतये नमः की गणपतील नांव घेतलें आनी कड्डेरी न मन न मन म्हळ्यार मनाची उन्मन जावंका तो एक आनी न मन म्हळ्यार प्रार्थना करची यू बेंड डावन शरण वचा ती सद्गुरूंक कडे सद्गुरूंक स्मरण हां कड्डेर कलपुणी गजर आंगान जोश येवंका म्हळ्या खातीर हो कीर्तनाचो प्रोटोकॉल आसता तांतू तें थोडे घेवंका भोव चड अख्खा वेळ नमनान तुज अर्ध तास घालेलो अशी सुद्दां जावं नये ढळमळ ढको नये डगमग कामा नये डंडळ चुको नये हे काडपणे श्रीराम ढिसाल ढाळा ढळती कुंचे ड जायना पण ढोबळा ढसकण डुले नाचे ढळेची ना ढिग ढिगांचे कंटाळवाणे म्हळ्यार थोडे जाण गमत केल्या नेटकेपणा म्हळ्यार आमी वेवस्थीत ड्रेस साडी कोण वचका जाल्यार ते सांगता ती कशी तरी अस्ताव्यस्तपणे थोडे जाण अस्ताव्यस्त जावन येता ती कीर्तन करता म्हाका म्हळ्यार अशी खंयच्याची अती करूं नये म्हणटा तांणी सांगलें मुख्य म्हळ्यार मस्त शरिराक सजोवन येवन ये थंय लक्ष वचचें पण अगदीच अजागळशें जावन सुद्दां येवं नये बावळटशें जावन ड्रेस करून येवं नये कशी पूण नाजाल्यार कोण आमकां पळयता म्हणून कल्लेपणी घालून घेवन आयली अशी सुद्दां करूं नये ताजी कल्लेपणी प्रोटोकॉल आसता कळ्ळें तशी तर तेमी ती तांणी सांगलें एक अगदी भोव थोर मनुष्य कशीपणी कोण येता ती आनी ते शिताक गोळ आसतात न्ही तशी एक जागेर बसता ती आनी डोलता ती नाचता ती तरी ही एकच जागेर उबरता ती अशी तशी करता ती आतां श्रोतेय तशीच आसा तर श्रोत्यांनी सुद्दां सांबाळ राबका नाना नेटक नागर नाना नम्र गुणागर नाना नेमक मधुर नेमस्त गाणे नेमकेची कल म्हणचे समजून त्या कथेक त्या पूर्वरंगाक समसूट जायशी तसली पद सिलेक्ट पहिले कोण दवरका ती पहिले कोण दवरका ती ताची प्रॅक्टीस करका ताका अभ्यास जावंका लागता बहुश्रुत आसका लागता म्हळ्यार मस्त चौरस आयकूंक लागता पळोवंक लागता मुख्य म्हळ्यार कीर्तन करतना न्ही आमी स्वता शिष्य जावंका लागता कीर्तन म्हळ्यार सांगू लागील आमी शिकयतले न्ही आमी शिकका लागता था मूळ समर्थानी कल म्हळ्यार तुम्ही श्रोते जगदीश मूर्ती तेथे माझी वित्पत्ती किती बुद्धिहीन अल्पमती सलगी करीते जे जे काही आठवावे ते ते तुम्हास पूर्वीच ठावे तेणे कारणे म्या ज्ञाते करोनी करावे काय हांव ज्ञात म्हूण तुमकां कल सांगू हांव कल सांगू ते तुमकां पयले गोतच तरीके
सगळ्यांनी मेळून देवाला नाव घेऊया ह्या खातीर हांव किर्तनेक येवन राबलां म्हळेलें. हे श्रीरामा कोण गे हां तुगल मिशे श्रीरामाक म्हळ्या की तुगल निमित्ताने तुगल पावलं पळोवच्या मेळटली तुगल नाम घेवन म्हणून हांव हांगा कथ करूं आयल्या. तेन्ना म्हणलें थंड कोरोन गे हो भाव आसता म्हळ्यार जाता नाना नेटक नागर नाना नम्र गुणागर नाना नेमक मधुर नेमस्त गाणे म्हळ्यार कंटाळवाणें जायना खरें तें भितर थावन आयिल्लें तें भावन आसता हां. आनी भावना बरी भावना केन्नाय गोमटीच आसता ती झरी आसता. झरी उदक केन्नाय स्वच्छ आसता पवित्र आसता तातूंत भेसळ आसना. ताळ तुंबरे तान माने ताळबद्ध तंत गाणे तूर्त तार्किक तने मने तल्लीन होती म्हळ्यार कळ्ळें हाका पदांची जी आमी चाली आसता ती साथीक पद म्हणटना बाकीच्या हाकात विवेचना कोणाक साथ लागनात तंबोऱ्याची म्हणा किंवा खंयच्याची पण किर्तनाक पेट्टी तबल आसल्यार बरें जाता. चिपळी आसका नाल्यार कसले खंजीर आसका नाल्यार कसले तरी तंतुवाद्य आसका तालबद्ध हां तानपूर आसका किंवा साथी कले पण ताल वाजयतले आसका हार्मोनियम आसका संवादिनी म्हणटात. संवादिनी म्हळ्यार ती संवाद सादता किर्तन पदा लागीं संवाद सादता म्हणून तिका संवादिनी म्हणटात. हार्मोनियम जालें इंग्लीश तेमी तितले वेळा पुरतें त्या गाण्याचे पदांचे तज्ञ आसत न्ही ते श्रोते सुद्दां तल्लीन जातात. पदांक सुद्दां मस्त जाणां आवड आसता. तर गोमटेंची अपस्वर घेनासतना गोमटे सुरार म्हणलेले सादा पद सादे शब्द जाल्यार अशी हृदया भिडतले मनान तल्लीन जावन श्रोते आयकतात तशी जावंका. तूर्त तार्किक तने मने तल्लीन होती कळ्ळें म्हळ्यार ताळबद्ध आसता. ताळ तुंबरे तान माने ताळबद्ध तंत गाणे तूर्त तार्किक तने मने तल्लीन होती. आतां तांकां श्रोत्यांक इनवॉल्व करून घेवका नाजाल्यार अशीच खंयच तुमी पळयात अशी बसली थोड्या वेळान दोळे केन्ना धांपतात म्हूण सांगू जायना कितले गोमटे सो आमी तांकां किर्तनाचो एक भाग करता. जय जय रघुवीर समर्थ म्हणा जय जय रघुवीर समर्थ अशी म्हळ्यार तांकांय आमी इनवॉल्व करता. कड्डे तशी केल्यार कल जाता एका नमुन्याची उमेद येता न्ही रोमांच उबरता थरथरा थरकती रोमांच थै 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 स्वरे उंच थिर थिर थिरावे नाच प्रेमळ भक्तांचा दक्ष दाक्षण्य दाटले बंदे प्रबंदे कोंदाटले दम दम दुम दुम लागले जगदांतर कोश आवाज आणि कितल जोराने गुरु महाराज गुरु जय जय परब्रह्म सद्गुरु गुरु महाराज गुरु जय जय परब्रह्म सद्गुरु चारी मुक्ती दायक दाता उदार कल्पतरू गुरु महाराज गुरु जय जय परब्रह्म सद्गुरु जय जय परब्रह्म सद्गुरु जय जय परब्रह्म सद्गुरु म्हणा म्हण की सगळे लोक गुरु महाराज गुरु जय जय परब्रह्म सद्गुरु अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त. त्यांनी ते हायल्या हरदासाची कथा मूळ पदावर म्हण एक म्हण आसा तरी हरदासाने कितले भायले हान तूं फिर नायलो अंतराळा नारदावारी तो तिन्ही लोक फिरताल खंय पृथ्वी पाताळ स्वर्ग लोक सगळे कडेन फिरतालो जाल्यार मूळ तंतू सोडनाशिल्लो ताका किर्तनाचो. तशी दक्ष दाक्षण्य दाटले बंदे प्रबंदे कोंदाटले दम दम दुम दुमो लागले जगदांतर म्हळ्यार श्रोत्यांगल मनांतू एक नमुन्या आदर निर्माण जाता कळ्ळें. तांकांय इनवॉल्व केल्यार एक नमुन्या तेवे पूर्णपणे तांकां हृदय भरून येता आनी सम लक्ष दिवन मुखावेल आयकतात ते म्हळ्यार एक नमुन्याचें उमेद येता एक नमुन्याचें स्फूर्ती येता तांकां आयकूनची सुद्दां स्फूर्ती लागता. न्हीद येना न्हीद धांव वता धूर्त तूर्त धावोन आला धिंग बुद्धीने धिंग झाला धाके धाके धोकला रंग होगा. एक फंता काणी की किचक वधाची काणी आशिल्ली किचक वध ती द्रौपदी येता त्या हांतू आनी तो किचक द्रौपदी खंय निपून बसल्या ताका भिमाने तिका सांगिल्लें आसता तूं यो गोमटो ड्रेस कर न्हू आनी तो कडेन किचक येता तिगल शीलहरण करचें आयिल्लें आसता जाल्यार ती कथ चालू आसता. त्या कथेक समज सपोर्ट मेळका म्हणून त्या किर्तनकाराने आनी त्या धटिंगण एकलो दालमळशू राक्षस इतलो व्हडू थोरूची तो मदेंची श्रोत्यांतल्यान येता धांवन हां
द्रौपदी खंयच तूं यो गो म्हणल्यार पळय अशी करून येता. तरी कोणाक कळ्ळी सरे हो किर्तनांत खंय मदेंची हें आयलें म्हणून कळ्ळें. हो धटिंगण मदेंच किर्तन इतलें बरें चालू हो खंयच्यान आयलो श्रोत्यांतन कड्डे पळयले रे तें कळ्ळें जाता. तो किर्तनाची काणी मुखार व्हरचे खातीर हें नाटक रचलेलें आसता दोग जाणांनी मेळून. तेमी अशी सुद्दां केल्यार एक नमुन्याचे श्रोत्यांक गमत येता. नाना नाटक नेटके नाना माने तुके कौतुके नाना नेमक अनेके विद्यापात्रे श्रीराम म्हळ्यार किर्तनान चाल आशिल्ली आख्यानाचोच हो एक भाग आशिल्लो. हें नाटक आशिल्लें. हें ध्यानान जेन्ना येता तो मनुष्य श्रोत्यांतांनी आयिल्ले नंतर तावळी श्रोते रे वा किचक आमगेल्यांतानू आशिल्लो आयलो पळय म्हणून. हां तर ते नटागल कितलें कौशल्य आनी किर्तनकारागल सुद्दां कितलें कौशल्य आमकां शिकोवचें. तें नाटक शें जालें की समज लक्षांत रावता किचक म्हळ्यार कशें आसता म्हणून कळ्ळें. तर तांतू आसूं शकता दर पंत तशी कोरका ओढून ताणून कोरका अशी ना. जें नॅचरल आसा तें कोरका ना जाल्यार आमगेलो नागानंद मामने जादूगारागेलो हें करतालो. देव जादूगार जातालो खंय तर तो अशी ताका शेल्ल काणून हाक बांदून घेतालो आनी पांयां हें करून छल 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 चल 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 करून जादू करतालो श्रीराम नाचतालो. तर ताका दुसरें कोणें पात्र लागनाशिल्लो तो एक पात्री. आनी खरें म्हळ्यार किर्तन ही विद्या एक पात्रीच आसा. तीच पद म्हणटा तीच नमन म्हणटा तीच कथ करता तीच आणिकल करता नाट्य करता काणी सांगता रडता हांसता हांसयता तल्लीन करता श्रोत्यांक. बोरय करता आसतली केन्ना केन्ना जास्ती बोर जावं नये म्हणून सांगता ती. तशी गोमटें किर्तन जर जाल्यार समर्थ सांगता ती पाप पळोवन गेले दुरी पुण्य पुष्कळ प्रगटे वरी परतर तो परे अंतरी चटक लागे. म्हळ्यार कळ्ळें सांगता ती अशी किर्तनाच्या प्रभावान पाप धूर धांवन वताची पुण्य प्रगट जाता आनी लोकांक अगदी मना पासून किर्तनात चटक लागता परत येवंक का हें किर्तनकाराक किर्तनेक आपोवंक का आनी परत येवन आयकूंक का कितली गोमटी मजा येता मजा येता. एक रामदासी किर्तनांत तूं रामदासी बुवा भोव गोमटें किर्तन करतात. 2-2 तास 3-3 तास किर्तना जाल्यार लोक सगळें काम सोडून येवन बशिल्ले आसता ती. तसले वेळार कल्ले आसना फुकट फाकट फटवणे नाही फटकळ फुगडी पिंगा नाही फिके फसकट फोल नाही भकाद्या निंदा. आतां हातूं असले शब्द आमकां आयकूंच्या मेळनात तेमी आमकां कळना अर्थ. तर हांगा हें सांगतात कळ्ळें बऱ्या किर्तनांत तूं उगीचची फुकट फाकट फसवा फसवी आसना फुगडी पिंगा घालचो असले आचरट गोश्टी आसना. ती आचरट गोश्टी म्हळ्यार मदेंची यो म्हूण मदें फुगडी घालता बसली असले आसना. तांतूं बेचव फुसकी व्यर्थ कुटाळकी कोणा निंद करची असले कले आसूं नये. फिके फसकल फोल नाही भकाद्या निंदा कोणा निंद करची ना. बरे 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 म्हणती बाबा बाबा उदंड करीती बळे बळेची बळाविती कथे लागी. जर अगदी गोमटें किर्तन जाल्लें ह्यो कितलें गोमटें किर्तन करता गो तो. नागान मामा किर्तन आयकूंक आशिल्लें अरे आमी सान दवरून आयकलें तेमी ती हें चटक लागली आमकां किर्तनाची. किर्तन आयकूनची चटक किर्तन करची चटक ताची सगळी इतली झरी फुट्ट म्हळ्यार नेमकें कल्ले जाता. हाजी चटक अनुभव घेवंक का म्हळ्यार चटक. आतां हें सांगना पडे तुमकां किर्तन शिकया म्हूण चटक लागता तशी. हां तर म्हणटा बरे बरे म्हणती बाबा बाबा उदंड करीती बळे बळेची बळावती कथे लागी. सगळे जाण कथ सांग आनी सांग म्हण. हां भला 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 लोकी भक्तिभावे भव्य अनेकी भूषण भाविक लोकी परोपकारी. भूषण भाविकांगेल भूषण परोपकारी करता तो भाविकांगेल भूषण हांगा सांगलें. असले किर्तनकार लोकांक तूं खरेंची बरोवची म्हणून घेता कळ्ळें. भक्तिभावांनी ती अनेक मनशांत भव्य जावन तो विंगड दिसता ताजे बद्दल लोकांक आदर दिसता कशी गोमटें किर्तन करता म्हणून. आनी परोपकारा खातीर तें किर्तन जर आसल्यार भावीक मंडळी तरी तो भूषण जाता लोकांक परोपकारा खातीर. कोण पयशा खातीर करना विद्य केन्ना विकूं नये किर्तन केन्ना विकूं नये
त्या मान धन म्हणून दिता ती ताजे आशेन किर्तने वचूं नये आनी ते मेळ्ळ्यार ते घरांत शक्यतो यूज करूं नये. विंगड दवरका ती आनी कोणाक कोणी गरज आशिल्ल्यान पेटोवन दिवका ती. त्यान जाल्यार जरूर करका. मानेल तरी मानावे मने, मत्त नव्हावे ममतेने, मी 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 बहुत जने म्हणी जेता आहे. म्हळ्यार कळ्ळें. आत्तां सांगील जर पट्ट असल्यारी मनान ते धोन दवराती कशें आसका म्हण. कळ्ळें. हाव हाव करून उगीच माज्जू नये, उन्मत्त जावं नये. हाव हाव अशी अहंकार दर्प किंवा माज मस्त लोक मिरयता ती. तावळी एके टोकत एका पासी, येऊ येऊ येती झडेसी. म्हळ्यार कोण हाव 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 व्हड कीर्तनकारू. अरे ते एकेकडे सांगलें न्ही किर्तनाचे हें घेता ती कल म्हणटा ती. तांकां गर्व इतलो आसता, हांव ह्या संस्थेन शिकलां, म्हाका इतलें मेळ्ळ्या, ही पदवी मेळ्ळ्या, ती पदवी मेळ्ळ्या, म्हाका ही डिग्री मेळ्ळ्या किर्तनाची. आनी किर्तनाक ड्रेस कशी नववार न्हिसून नत्तू घालून मागीर तांणी हांगेले बायल मनुश्य आसल्यार नववारी आनी नत्तूच पळयता बसकी किर्तन आयकुचें. तशें आसूं नये. किर्तनादिकांक लोकांगेलें लक्ष लागता. तुमगेलो आवाज, तुमगेलो भाव, तुमगेले चेहऱ्या वेले ते तेज, भितरले तेज तोंडार येता, नॅचरल आसता तें. तरी तसले वेळारी थोडे तशें करना ती. एके टोकत एका पासी, दुसऱ्या वचून सांगता ती की हांव किर्तन करतां, हांव हें करतां तें करतां. कले आसल्यार म्हाका सांगा ती. अशी गोत नासतना तुमी हांव किर्तन करतां, हांव शिकता असो, म्हाका आपयात केन्नाय वेळ लागल्यार हांव जरूर येता, सेव म्हूण येता अशी सांगेद. पण दर पंत तांकां तुमगेलें खंय किर्तन आसा म्हाका सांग, हांव येतां, हांव येतां अशी. आनी तुमी कितली दिता ती. येऊ येऊ येती झडेसी, या 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 असतयासी म्हणावे न लगे. तेमी ती दुसऱ्यांक सांगका लागूं नये. कळ्ळें. म्हाका किर्तने आपयाती म्हण. राग रंग रसाळ सुरंगे, अंतर संगीत रागे, रत्न परीक्षा रत्ना मागे धावती लोक. राग रंग रसाळ सुरंग गमटे रंग, सगळे भावभावनांचे रंग इंद्रधनुष्य मांडल्या. नाना नमुन्याचे भाव आसत तांतूं. केन्ना करुण रस आस, दोळे वल्ले जाता ती. केन्ना वीर रस आस, जेन्ना हांणी हर हर महादेव म्हणून वचूलेलो. राणी लक्ष्मीबाई झाशीची राणी, ती केन्ना चारडा फाटी बांदून युद्धा वचूली 1857. तावळी जर कले आमी हें केल्लें, तावळी तें कल जाता. रत्न परीक्षा रत्ना मागे धावती लोक. एका नमुन्या उमेदी, एका नमुन्या वीर वृत्ती, जी वृत्ती, करुणा भाव, करुणेन दोळे वल्ले जाता ती. वात्सल्य, वात्सल्य अशी श्रोत्यांगेल त्या वक्त्यागेले किर्तनकारागेले दोळ्यांतून वात्सल्य येता, स्वरांतून ते वात्सल्य येता. जे अनुसुयेने वात्सल्य आपणागेले त्या 3 देवांक पिवयलें तें वात्सल्य किर्तनकारागेले तोंडांत येता. किर्तनकारागेले तोंडांत येता. राग रंग रसाळ सुरंगे, अंतर संगीत रागे, ते गोमटे संगीत, गोमटो राग धरून गोमटे म्हणलेलें. रत्न परीक्षा रत्ना मागे धावती लोक. थोडे रत्नाचे परीक्षक असतात. तावळी लवलवा लवती लोचन, लकलका लकले मन, लपलपो लपती जन आवडीने. नकले स्वार्थी कलाहीन कीर्तनकार. हांव तुमच्या केन्ना किर्तनाक येता, केन्ना येवं अशें म्हण जबरदस्तीन मागची लागता ती. तेमी ती तशी जावं नये. तर ज्या किर्तनांत रंग भरता, जे रसाळ आसता, शिवाय ज्या अत्यंत सुरेख रागदारीत संगीत आसता, अपस्वर आसनात, सुरांतू, तालांतू, लयींतू, गोमट्या कोमल कोमल कुशल गावे, अशी किर्तनाक लोक आपण जावन धांवन येतात. जशी रत्न पारखी लोक घुमटी रत्न विकू दवरलें ते त्या रत्नाची मागशी कोण दिल्लें म्हणून धांवन येतात. तरी श्रोत्याक दोळे उदकान भरून येतात. जाल्यार कौतुकान आनी आनंदान सुद्दां भरून वतात लोक. आनी लोक अगदी दाटी वाटीने आयकूनच्याक आवडीन बसतात. पचने वावगी वदेना, वावरे विवरे असेना, वक्तृत्वे निववी जना विनीत होऊन. तो नम्र कीर्तनकार, नम्र जावन तें कीर्तनकार वायफळ शब्द केन्ना उलयना. तागल मनान तूं भलत्यो गोश्टी तो दवरना आनी सगळ्या नम्रपणान उलोवन
आपणाल विनीत वक्तृत्व श्रोत्यांगल मनाक तो शांत करता. कोणें मस्त टेन्शन घेवन आयिल्लें आसता जाल्यार अशी हें जाल्लें आसो ती तांगेल हाज्या न्हय, पण आमगेले स्वगूण केन्नाय विसर नये हें जेन्ना कीर्तनकार सांगता. तावळ ज्या दुख्खी मनुष्य लोकांल्या थंड टक्के टोणपे खावन कीर्तन एक मन शांत जावन येवंक बसता, ताका तागेल दुख्खाचेर फुंकर घालवर जाता, तागेल मनाचेर फुंकर जावंका त्या कीर्तनकारान घालका. म्हळ्यार मात्र त्या कीर्तनाची यश आसत आनी तेवें नम्रपणान घालका. तुका इतलें कळना अशी करका आशिल्लें तुवें अशें म्हणल्यार केन्नाय तो बद्द ना. हां, तर तशें करका. सारा सारा समजताला सिकवू जनाला साहित्य संगीत सज्जनाला बरे वाटे. म्हणकलें कीर्तनाक येतल्या सगळ्या लोकांक तो सारासार विचार करूं लायता. विचार करूंक शिकयत कशें करचें म्हूण. सार असार सार म्हणकलें सगळ्याचे निचोडके नवनीत. हां, जाल्यार आनी शाश्वत. सार म्हळ्यार शाश्वत, असार म्हळ्यार घोमटें दिसता दिसूक पण तें टिकना. हें कशी म्हूण नाना नमुन्या उदाहरण दिवन सांगता. नाना नमुन्या उदाहरण दिवन सांगता की तांकां पडटा आयकतल्यांक. आनी तांतूं नमनमने पद घालता, नमनमने कोणें म्हणलेलें वाक्य घालता. हां, सगळें कले स्वतान बरयल्लें आसता अशी ना. आनी लोकांक कळच्याक आमी बहुश्रुत आसता, मस्त साहित्य वाचका, वाचिल्ल्याचे अभ्यास करका, स्वाध्याय करका, बरें बरोवन दवरका. लिहिलेची लिहावे, वाचिलेची वाचावे, विवरलेची विवरावे पुनः पुनः म्हणून नागानंद मामा सांगतालो. परत परत ताजेच अभ्यास करात. प्रॅक्टीस प्रॅक्टीस प्रॅक्टीस. आणि आम्ही शिष्य जाले शिवाय अरे गुरु दत्तात्रेय तांणी प्रत्येकांक शिष्य हें केलें, गुरु केले. म्हळ्यार आपण शिष्य जाले, शिकू लागले. प्रत्येकान शिकचे सारकें आसता देवादयेन. तशी श्रोत्याल्या थावन कल शिकचें की आमगेल कल भाव आमगेल कीर्तन बरें जालें की ना कोणा विचारचें गरज पड न्हय. आमगेल नागानंद मामा सांगतालो ते श्रोते बसल्यात न्ही तांगेल दोळ्यान पळोवन उलयत. म्हळ्यार बरोबर कळटा आमगेलें कीर्तन बरें जालें की ना. दुसरें, आमी पद म्हणूंक लागले की आमी तांत इतलें एकरूप जावंका की आमगेल आंगार रोम उबरोवंका. तूं गोमटें म्हणलें गो म्हणून कोणें सर्टिफिकेट दिवची गरज ना. तावळी लवलवा लवती लोचन लकलका लकले मन लपलपो लपती जन आवडीने वचने वाऊगी वदेना कले पण उरलेना वावरे विवरे वसेना वक्तृत्वे निववी जना विनीत होऊनी. सारासार समजताला सिकवू जनाला साहित्य संगीत सज्जनाला बरे वाटे. जे सज्जन आयिल्ले आसता ती तांकां बरें दिसता. बरें संगीत आयकल की शांत जाता मन. थोडो वेळ रेस्ट मेळटा. जशी झाडां मुळां वत्तान थावन आयिल्लो पाप एखाद शेतकरी झाडां मुळां बसता, घोमटी वाऱ्या झुळूक येता, कशी थंड जाता तशी थंड जावंका श्रोत्यांगल मन. तशें आमी कीर्तन करता. खरे खोटे खरे वाटले, खर 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 खुरखुर खुंटले, खोटे खोटेपणे गेले खोटे म्हणून या. हां, म्हळ्यार हाच अर्थ केलो तांणी दिला. बुधवंत म्हणून घेतल्यान सुद्दां शोध कोरून सुद्दां मूळ स्वरुपाची प्राप्ती जायना. बुधवंत म्हणटल्यांक सुद्दां तेमी ती कोणाक आज कीर्तन आयकलें फाय तुमकां आत्मज्ञान जाल्लें अशी अपेक्षा करूंक जायना. वक्त्या सुद्दां ही इज ऑन द लायन इन द लायन कळ्ळें. ताका आत्मज्ञान जाल्लेलें आसना. आनी जाल्लेलें आशिल्लें तरके तो दुसऱ्यांक समजून घेता कळ्ळें. म्हळ्यार एक नमुन्या कणव आसत, दयाळूपण आसत, हां, एफेक्शनेट आसत. तर बुधवंत म्हणून घेतल्यांक सुद्दां शोध कोण सुद्दां शकतो पळो मूळ स्वरुपाची प्राप्ती जातवे शोध घेवन जायना. कळ्ळें. म्हळ्यार मूळ स्वरुपाची केन्नाय प्राप्ती जायना. इत्या म्हळ्यार तांतू आमी स्वताक विसरची जाता. एकल्याक विचारलें तुका आत्मज्ञान जाल्लें हांवें म्हण एक संतान. त्या संतान सांगलें ना म्हाका जायना आनी म्हाका केन्नाय जावचें ना. अरे तूं इतलो व्हड संत तुका आत्मज्ञान जावचें ना कल्या म्हणटा. कल्या म्हळ्यार म्हाका आत्मज्ञान जावचें ना. म्हळ्यार म्हाका जेन्ना जातलें आत्मज्ञान तो म्हाका जाल्लें म्हणून हांव भरना थंय भरना. एक लोभी धना मागशी लागलो तो धनची जालो. तावळी त्या धनाची जी लकाकी आसत तागल्या अंतरंगान पडली तो धनच जालो. तो इतलो गोमटे लखलखच्या लागलो की लोक ताजे मागशी लागचे लागले. तो म्हणना हांव धन जाला म्हूण. हांव धन म्हणना तो हांव धन्य जालो म्हणटा. धन्य.
म्हळ्याकले सगळे धन तागल तना मनान तशी बोर उरल्या दशांगुळी उरले खंय तशी उरल्या. हां तावळी खरे खोटे खरे वाटले खर 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 खुरस खुंटले खोटे खोटेपणे गेले खोटे म्हणून या. जगात खर आहे फट्टी खर आहे फट्टी हाजी मिश्रण तर सगळीकडे भरलेलं असतं. तावळी खर खंयचें हें कळलें की जिवनान तुलो खर करू किंवा घर्षण बंद पडता. फट्टी हें फट्टीचेंच न्ही तें आप्यापी वता. खर आमी सोडून दवरचें धरून दवरचें म्हळ्यार फट्टी आप्यापी गळून पडटा. आमकां कसलें खर आसा तें घट्टी दवरका. आमगेलो गुरू सांगतालो खर आसा न्ही तुम पटलें न्हय हें खर आसा सत्य ते सत्य वाचे वदावे मिथ्य ते मिथ्य सांडून द्यावे. सांडका लागून आपोआप गळून पडतं ते. हां ते खोटो म्हणून या. शहाणे शोधिता शोधेना शास्त्रार्थ श्रुती बोधेना शुक सारिका शमेना शब्द तयाचा. कळले हांगतांनी दिल्या की भो बुधवंत म्हणून ते शोधून सुद्धा तांकां मूळ स्वरूपाची प्राप्ती जायना. शास्त्राच खरो अर्थ आणि श्रुतीचो जो भाव आसा तो तांकां नुस्तें सोदून मेळना. हें बुधवंतपणान येना जाल्यार युक्ती नाही बुद्धी नाही विद्या नाही विवंचिता नेणता भक्त मी तुझा बुद्धी दे रघुनायका. त्या रघुनायका शरण गेल्यार तो ती बुद्धी दिता आमकां. नाल्यार सोदू वचून ती बुद्धी मेळना. ही बुद्धी सादा सुद्धा बुद्धी नाही. एक जावची बुद्धी एक जाल्यार स्वताक वस्तित्वाची कितले जीव काणग्यांचो आत्महत्या करचो प्रयत्न जालेले तर कोणें केल्यार तो तागल जर मरण त्या वेळार ना तो मरना. हात पांय मोडून घेवन बसता आयुश्यभरी पण मोर वचना. तेमी कोणें असले भानगडीन पळोवंक आनी मोर वचूल म्हणून ताका प्रॉब्लेम सुटनाची. त्याची प्रॉब्लेम चक्रवाड व्याजान ताका दुसऱ्या जन्मांत परत फेड करपाक लागता. तशें जाता. देह सुद्दां पटकन मेळना ताका आनी कड्डेर भयंकर वांट जातात. तेमी तसले कले कोर न्हय. तर शोध करून मूळ स्वरूपाची प्राप्ती केन्ना जायना. शास्त्राच खरो अर्थ श्रुतीचो भाव तांकां लक्षांत येना. बुधवंत म्हणून घेतले कळ्याक ती सगळी बुधवंत जे मस्त वाचन केल्ले असतात न्ही ती पोपट पंची आसता. पोपट आनी साळुंकी साळुंकी बोले मंजुळवाणी बोलविता धनी वेगळाच ते आपापणागले हाजे प्रमाणे शब्द ज्ञान बडबडून वतात. कदाचित मगल सुद्दां तशें आसतलें जाल्यार म्हाका तशी जावची ना. तेमी ती हांव श्रोत्यांगेली विनवणी करतां म्हाका तो डावन टू द अर्थ दवरात. गच्चीर होत बसूं नाकात केन्नाय. हरुशे हरुशे हासला हा हा हो हो ने भुलला हित होईना तयाला परत्रीचे. म्हळ्यार कळ्ळें तो होड जाल न्ही तळकल जालें हर्शाने सुखावन जो हासता श्रोत्यांनी हा हा हो हो केल की जो भुलता असले कीर्तनकाराक परमार्थ साध्य जायना. कळ्ळें परमार्थ साध्य जायना. इतले तल्लीन जावन श्रोत्यांनी आयकूंक की ती तांगेल हातू भर मेळची. ती त्या वक्त्यांत एक रूप जावंका आनी वक्त्यान श्रोत्यांगेल दोळ्यांत एक रूप जावंका. तरी कळ्ळें ये हृदयीचे ते हृदयी घातले. हां द्वैत न मोडता केले एक हें आपण पा ऐसे खंय. तशी ये हृदयीचे ते हृदयी घातले अशें जावंका. द्वैत न मोडता आमी दोनीचे श्रोत विंगड आसा वक्त विंगड आसा जाल्यार तांणी एकमेकांगल इतले मेळामेळी जाली. जशी बामूण बायल एक जाता ती तशी श्रोता वक्ता एक जावंका आनी जो हर्ष उचंबळता हरुशे हरुशे हासिला हा हा हो ने भुलला तेच जावन ये. तरी कल जावंका हित होईना तयाला परत्रीचे. आर्टिफिशियल केल्या कल्ले मेळना. जाल्यार तुमी जर खरेंच एक रूप जाले की हृदया हृदय एक जाले ये हृदयीचे ते हृदयी घातले द्वैत न मोडता केले आपण पा ऐसे. तशी त्या वक्त्याने अशी वक्तृत्व आसता तागेले अशी पद आसता ती अशी तांकां श्रोत्यांक इनवॉल्व करून घेवंका खंयचे हातू हां की ती इतले एक रूप जातात वक्त्यांतू की हे हृदयीचे ते हृदय केन्ना घाल्ले त्या श्रोत्यांकय कळना आनी वक्त्यांकय कळना. आनी जे येता तांगेल भितर थावन येता तागेल हृदयांत वता तें पूर्णत्व आसता. तेमी ती पूर्णात् पूर्ण मुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेव अवशिष्यते पूर्णम एव अवशिष्यते. कितले केले तरी ते जर इतलें हें आसता
की भितरल्यान आयिल्लें तें आत्मतत्व तांतून आयिल्लें आसता तें. त्या मिती लक्षावे लक्षिता अलक्षी जर तशी जर वक्तृत्व केल्लें, श्रोत्याले अनुसंधान साधून श्रोते वक्ते जर एक जाले तर सगळ्यांनी मेळ कल करका लक्षावे लक्षिता अलक्षी लक्षिले लोचना ते लक्षी लंगले लये ते अलक्षी विहंगम मार्गे. आता हांगा ल अक्षर म्हळ्यार तांणी कशें हें केल्या अलक्ष आशिल्लें जें परमात्मा स्वरूप थंय लक्ष लावचो प्रयत्न करता श्रोत्यांनी आनी वक्त्यांनी मेळून आनी तो सहज जाता. जर ते एक रूप जालें तरी परमात्मा तें करून घेता भितर बशिल्लो. दोळ्यांनी सगळें पळोवचें जाता जाल्यार त्या दोळ्यांक जो पळयता दोळ्यान आमी पळयता ती जाल्यार खंच आमगे दोळ्यां बैसून आमकां पळयतस की हें सगळें पळयतस तागल विचार येता दोळ्यांत. त्या दोळ्यांक जो पळयता तो आत्मा आमी पळोवंक देहबुद्धी लंघून देहबुद्धीचे भायर वचून हांव म्हळ्यार देह न्हय येता म्हाका ताचे भायले जाय तें उलंडून सूक्ष्म विहंगम मार्गाने अलक्षी लय असावा. लक्ष लागले अलक्षाकडे असे कधी का होई अशी म्हणटल सुद्धा लोक असतात ती. तुझे कुणी म्हणे ही काय करीते तुझे तुझे तुला का समजून येते. जाल्यार देव कल करता समजे विण समजवी उमजविलेसी तू करुणा किती तुझी. म्हळ्यार समज पेक्षा उमजता श्रोत्यांक आनी वक्त्याक तशी कीर्तन आसका अलक्षाक लक्ष लागता विहंगम मार्गाने देह बुद्धी खंय की हांगा पडली आनी आमी भायर सरली. तावळी तो कल जाता क्षेत्र क्षेत्रज्ञ शोभतो क्षमेने क्षमून क्षमवितो क्षमणे क्षोभणे क्षेत्रज्ञ तो सर्वान ठाई क्षचे अक्षर. ते कशी ते सांगता ती शरिरांत राबतलो जो आत्मा आसा तो विकारवान जाता आनी प्रक्षुब्ध जाता. ताका शांत करून जो इतरांकय शांत करता तो ती क्षमा तो धन्य धन्य. क्षुब्ध जावचें आनी शांत जावचें हे दोन्ही गुण कोणाले असतात की तो आत्मा सर्वां लागीं न्हय एकूच न्ही. क्षुब्ध जातल्या लेगीत आत्मा आसा आनी क्षम करतल्या लेगीत आत्माच आसा. तेमिती तांगेल जर बाय चान्स इफ वी मीट इच अदर इट विल बी ब्युटिफूल खंय ते हांणे म्हळ्यार कन्फ्युशस म्हण आशिल्लो ताणें एक सेयींग दिलेलें आमगेले फॅमिली डॉक्टरान थंय एक बोर्ड लायिल्लो इफ यू आस्क क्रेडीट आय नो गिव इफ आय गिव क्रेडीट यू नो पे. इफ आय आस्क क्रेडीट इफ यू आस्क क्रेडीट आय नो गिव यू गेट मॅड इफ आय गिव क्रेडीट यू नो पे आय गेट मॅड बेटर यू गेट मॅड बट बाय चान्स इफ वी मीट ईच अदर इट विल बी ब्युटिफूल. तशी श्रोत्यान आनी वक्तान एक रूप जावंका मध्य येवन मेळका असलें हें कीर्तन असल्यार त्या क्षेत्रांत त्या प्रत्येकाक देहान जो क्षेत्रज्ञ आसता तो जो क्षोभ जालेलो आसता ताका वक्त्यागल क्षमेने क्षमोनी एकमेकांक क्षम करता ती क्षमणे क्षोभणे क्षेत्रज्ञ तो सर्वाठाय. तो क्षम करतले क्षेत्रज्ञ आसा परमात्मा आत्मा आसा आनी हें क्षोभ जालेलो कोप आयिल्लो दुख्ख जालेलो तोवय तशीच आसा क्षेत्रज्ञ आत्मा एकूच आसा. तर एकमेकान भोग ऊन आसा तांतूं न्हांवच्याक समज आमकां थोडें थंड उदक घालका तशी कोणें पूण फूंकर मारून तें करका. तर हें अशें आसा. तर हांगाची 6:30 जाले जाल्यार एक गम्मत येवंका म्हळ खातीर हांव अशीच वाचून दाखयता कलमे शब्दान चमत्कार तांणी कशें केला. इति श्री दासबोधे गुरुशिष्य संवादे कीर्तन लक्षण नाम समास चतुर्थ कीर्तन लक्षण श्रीराम घोमटे एकूण दोळ धांपून ऐकया ती गमत येता. कलयुगी कीर्तन करावे केवळ कोमळ कुशळ गावे कठीण कर्कश कुरटे सांडावे एकीकडे श्रीराम खटखट खुंटून टाकावी खळखळ खळासी न करावी खरे खोटे खवळो नेदावी वृत्ती आपुली श्रीराम गर्वगाणे गाऊ नये गाता गाता गळो नये गौप्य गुज गरजो नये गुण गावे श्रीराम घष्टणी घिसणी घसमरपणे घसर घसरू घसा खाणे घुम घुमोची घुमणे योग्य नवे श्रीराम
नाना नामे भगवंताची, नाना ध्याने सगुणाची, नाना कीर्तने कीर्तीची अद्भुत करावी. चक चक चुकावेना, चाट चावट चढावेना, चर चर चुर चुर लागेना, ऐसे करावे. छळ छळ छळणा करू नये, छळिता छळिता छळो नये, छळणे छळणा करू नये कोणी एकांची. श्रीराम. जी 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 म्हणावे ना, जो जो जागे तो तो पावना, जप जपो जनी जनार्दना संतुष्ट करावे. झिरपे झरे पाझरे जळ, झळके दुरुनी झळाळ, झडझडा झळकती सकळ प्राणी तेथे. या म्हणावे न लगे, या उपाव न लगे, या काहीच न लगे सुबुद्धासी. ठक ठक टक 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 करू नये, टाळा टाळी टिको नये, टम 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 लावू नये कंटाळवाणी. ठस ठोंबस ठाकावेना, ठक 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 करावेना, ठाके ठमके ठसावेना मूर्ती ध्यान. ढळमळ डळमळ डळमळ डको नये, डगमग डगमग कामा नये, चंचल मन उपयोग ना. डंडळ डंडळ चुको नये हे काडपणे. ढिसाळ ढाळा ढळती कुंचे, ढोबळा ढसकण डुले नाचे, ढळे चिना ढिग ढिगांचे कंटाळवाणे. श्रीराम. नाना नेटक नागर, नाना नम्र गुणागर, नाना नेमक मधुर नेमस्त गाणे. श्रीराम. ताळ तुंबरे तानमाने, ताळबद्ध तंत गाणे, तूर्त तार्किक तने मने तल्लीन होती. श्रीराम. थरथरा थरकती रोमांच, धै थै थै स्वरे उंच, थिर थिर थिरावे नाच प्रेमळ भक्तांचा. श्रीराम. दक्ष दाक्षिण्य दाटले, बंदे प्रबंदे कोंदाटले, दम 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 दुमदुमो लागले जगदांतर. धूर्त तूर्त धावोन आला, धिंग बुद्धीने धिंग झाला, धाके धाके धोकला रंग वगा. नाना नाटक नेटके, नाना माने तुके कौतुके, नाना नेमक अनेके विद्यापात्रे. श्रीराम. पाप पळोन गेले दुरी, पुण्य पुष्कळ प्रगटेवरी, परतरतो परे अंतरी, मग चटक लागे. फुकट फाकट फटवणे नाही, फटकळ फुगडी पिंगा नाही. सॉरी हांतू. पाप पळोन गेले दुरी, पुण्य पुष्कळ प्रगटेवरी, परतरतो परे अंतरी चटक लागे. फुकट फाकट फटवणे नाही, फटकळ फुगडी पिंगा नाही, फिके फसकट फोल नाही, भका द्या निंदा कोणा निंद करचना. श्रीराम. बरे 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 म्हणती, बाबा बाबा उदंड करीती, बळे बळेची बळाविती कथे लागी आपेताती. भला 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 लोकी, भक्तिभावे भव्य अनेकी, भूषण भाविक लोको परोपकारे. मानेल तरी मानावे मने, मत्त न व्हावे ममतेने, मी 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 बहुत जने म्हणजेत आहे. येके टोकत एकापासी, येऊ येऊ येती झडेसी. माग कीर्तने अपयाती माग कीर्तने अपयाती मग सांगच ना. या असतयासी म्हणावे न लगे. राग रंग रसाळ सुरंगे, अंतर संगीत रागे, रत्न परीक्षा रत्नामागे धावती लोक. अशी रसाळ सुरंग सोनियाला आला फुलाचा सुगंधू, फळाचा आस्वादू गोड करी. तैसे झाले अघटित देवा, आनंदाचा मेवा खाऊ दिला. असेच का. आनंदाच्या डोही डुबविले मज, बुडवून केले ओले चिंब. आणि तरी भाव कसेच का. तुझे गाणे देवा तूच वदविले, माझे मी म्हणितले कैसे म्हणू. हे सगळं लोकतंत्र डुंबतात. लवलवा लवती लोचन, लकलका लकले मन, लपलपो लपती जन आवडीने. श्रीराम. वचने वाऊगी वदेना, वावरे विवरे वसेना, वक्तृत्वे निववी जना विनीत होऊनी. श्रीराम. सारासार समस्ताला, सिकवू सिकवू जनाला, साहित्य संगीत सज्जनाला बरे वाटे. श्रीराम. खरे खोटे खरे वाटले, खर खर खरखुर खुंटले, खोटे खोटेपणे गेले खोटे म्हणून या. श्रीराम. शहाणे शोधिता शोधेना, शास्त्रार्थ श्रुती बोधेना, शुक शारिका शमेना शब्द तयाचा. श्रीराम. हरुषे हरुषे हासिला, हा हा हो ने भुलला, हित होईना तयाला परत्रीचे. कोण दुसऱ्याने हा 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 केल की हा कितलं होडू कीर्तन कारू म्हणून गच्ची रोचून बसलो तशी उपयोग ना. ताका परत्रीचे हे मेळना, ताका परमार्थ जायना. लक्षावे लक्षिता अलक्षी मेरकल कोरका, लक्षावे लक्षिता अलक्षी. आम्ही ज्या दोळ्यांनी पळयता ती त्या दोळ्याक कोण पळयता थंय लक्ष तिमका. लक्षिले लोचना ते लक्षी,
लंगले लयेते अलक्षी विहंगम मार्गे हांतू थानू देह बुद्धीन तान भायर वचून पक्षावारी एरियल व्यू घेवका तावळी कल दिसता क्षेत्र क्षेत्रज्ञ क्षोभतो क्षमेने क्षमून क्षमवितो क्षमणे क्षोभणे क्षेत्रज्ञतो सर्वांठा श्रीराम इति श्रीदासबोधे गुरुशिष्य संवादे कीर्तन लक्षण नाम समास चतुर्थ श्रीराम गमटे आशिल्लें न्हय. आतां हरिकथा लक्षण हो 5 समास आसा. एक म्हाका दिसता 10 मिनीट वरल्यान ती हरिकथा लक्षण. कलियुगान कीर्तनाक मस्त महत्व आसा. हें सगळे शास्त्रकारांक साधू संत सगळे सांगता येयलेत जाल्यार परमार्थांत वृत्ती हृदयात स्थिर जावंक लागता. ज्ञान मार्गांत अत्यंत एकाग्र जावन सूक्ष्म विचार करता वचका अभ्यास करता ताजो आपोआप अंतर्मुख जावंका आमी सूक्ष्म जावंका आनी आमगेल हृदयांतू स्थिरपणे ते विचार सूक्ष्म विचार आमगेल हृदयांतू स्थिर जावंका ती तावळी योग मार्गांतू हें जायना म्हळ्यार पण भक्ती मार्गांतू बरें जाता. कुंडलिनी साह्याने सुषुम्नेन थानू हें करचें योग मार्गांतू तिवय हृदयात स्थिर जाता जाल्यार हाजे ह्या विज्ञान युगांतू आत्ता काळांतू मनुष्य भयंकर विश्वास ना दिला गिलमिती कल जाता कोणाकय साधन म्हूण करूंक एकांतच मेळना. एकांत मेळना. भक्ती मार्गान सुद्दां एकांतान बसून भगवत चिंतन करुया म्हळ्यार ताजी संवय लागना ताजी सोयय वरनी म्हळ्यार एकांत मेळनाच आमकां. तावळे कल्ल करची उपाय कल्लो तावळे सामुदायिक नाम घेवचें तें म्हळ्यार कीर्तन. तर हरिकथेचें महत्व हांगा आसा की आमकां एकांतान बसून साधन करूंक मेळना म्हणून सामुदायिक साधना. असले परिस्थितींतू एक विचारीन भारलेल्या समूहांतू एक समष्टी मन म्हूण आसता म्हळ्यार विश्व मन आसता समूहाचें मन आसता तें तयार जाता आनी ताचो फायदो थंय बसयल्ले प्रत्येक व्यक्तीक सकारात्मक उर्जा दिता शक्ती दिता. आनी कीर्तनांत तरी हें सहज साध्य जाता. हरिकीर्तन म्हळ्यार मस्त और आसत तांत कलकल ना रसाळ कथ आसत तांतू नाट्य आसत तांत संगीत आसत तांतू नृत्य आसत तांतू विनोद आसत तांतू काणी आसत तांतू भक्ती आसत तांतू अध्यात्म आसत हाजे गोमटे विलक्षण मिश्रण म्हळ्यार चाट खातात न्ही आमी कोणाला वाडदिवस आसल्यार आमी घार जेवण करनात भायर वचून कसल्या भायर वचून जीव सोडटा ती कला म्हळ्यार तें सगळे नमुन्याचें आमकां जाय तें आसता. तशी श्रोत्यांक कसलें जाय तें थंय मेळटा. कोणाक गायना आवड आसता कोणाक काणयांची आवड आसता कोणाक नाटक जाय आसता कोणाक नृत्य जाय आसता कोणाक जोक्स जाय आसता ती सान एनेक्डोट्स उपकथा म्हणटात ताका तशी जाय आसता. तशें सांगल्यार बेजार म्हणून येना सांगतल्याक बेजार येना आयकतल्यांक बेजार येना. तांणी ती सगळे पातळीचेर सर्व स्वभावाच्या सगळे वेवसायाच्या आनी सगळे परिस्थितींतल्यान आयिल्ल्या लोकांक एक भगवत प्रेमाचे पुण्यमय वातावरणांत व्हरून सोडका जाल्यार कीर्तन करका. थंय कीर्तनाचें महत्व. अगदी सामान्य मनीस सुद्दां थोडो काळपुणी अंतर्मुख जाता जाल्या शिवाय ताका राबूंक जायना आनी नकळत तागेल हृदयांत प्रत्येकागेल हृदयांत अंतर्मुख जावंका म्हळ्यार एक इच्छेचें बीज तरी भायर पळयलें मस्त जालें आत्तां पूण आमी अंतर्मुख जावंका हें बीज रोवलेलें वर जाता रुजलेलें वर जाता आनी कालांतरान तें वाडत वता आनी आमकां परमार्था मार्गार हाडून सोडटा तें. थंय कीर्तनाचें म्हत्व. तरी कीर्तन संस्थेने परमार्थ जगोवचे खातीर आनी वाडोवचे खातीर मस्त मोलाचें कार्य केल्या कीर्तन संस्था. जाल्यार नुस्तें संस्थेचे शिक्षणाचेर अवलंबून ना. यू हॅव टू कल्टिवेट. म्हाका नागानंद मामान सांगिल्लें बाळा हांव बेसीक दिलें आतां गणीत शिकयतलो हांव तूं प्रत्येक गणितात सोल्युशन सोडून दाखोवचें जायना. अमूक नमुन्याची गणित अशी सोडयता ती साकी म्हळ्यार अशी आसता आर्य म्हळ्यार अशी आसता ओवी म्हळ्यार अशी म्हणका चाल काणी म्हळ्यार अशी स मेर कशें येवचें हें जनरल शिकोवचें जाता जाल्यार बाकी आपणाक एक साकी रचली आपोआप येता तें आपणाक एक हें ताजे थोडे पाठांतर आसता ताजे खातीर धीट पाठ म्हळ्यार नुस्तें पाठ करून कलेपुणी म्हणचें न्ही जाल्यार असलें परमेश्वरा पाठांतर केन्नाय करका. आनी ह्या समासान तूं दोन कल्ल कोरनय आनी कल्ल कोरका हें गोमटें दिल्या. कीर्तन कशें करका आनी कीर्तनकारान कशें आसका हें पयलीं तांणी कीर्तन करतना हरिदास कशें आसका म्हूण सांगल्या.
ते सांगतात ती एक हरिदास उत्तम प्रकारचं साधक का स्वतः, दुसरें तागल चौफेर विद्वत का म्हणजे तागले बहुश्रुत का तो सगळीकडे नजर का प्रत्येकांत टिपच्या शिक्का गुरु दत्तात्रेयाल वरी प्रत्येकाचे आणि कल्ले घडले की तांतून मर्म मनात साठवचे ही एक विद्वत का हा का चातुर्य लागता. तो बऱ्यापैकी कलावंतच का म्हणजे मस्त गायक का म्हणना क्लासिकल म्युझिक म्हणतं बसतलो आलाप तान घेतची तशेंच का म्हणना आणि कीर्तनात पद भोगमटी म्हणका ती जाल्यार त्या पदांक सुद्धा मर्याद का अख्खा कीर्तन बरी पदंच म्हणता बसना मध्ये मध्ये बेजार येऊ नये म्हणून ताला सुरांत म्हणका जरूर आणि ती जी पद म्हणटा ती त्या ओकेजनाक समजायशेच का ते हें कीर्तनकारान पळोवंक हरिदास म्हळ्यार कीर्तनकारू ताका हरिदास कारण तो हरिगलदास तो अत्यंत निर्मत्सरी का दुसरं कोणकी कीर्तन करता हे तो भोग आमचे कीर्तन करता म्हण ताजेर जळची नाही तर तागल कीर्तना आम्ही वचून बैसून ऐकून ताका शिक्का तो संतांक गेल प्रेमांतलस का म्हळ्यार संतांक शरण वच का कोणचे पुणे संतांक शरण वचून संतांनी ताका आपले म्हणलेलेच का म्हळ्यार त्या संतांक शक्ती ताका मेळटा कीर्तन करतना नागन मामाल शाल आंगार घाल की नागन मामाल फाटी वेळा हात म्हाका दिसता मगल फाटीर हात दवरलेले वर जाता तशी आणि हांव करनाची म्हणून हें कळटा तो करून घेता म्हणून भगवंतागल नामाचेर आमगल स्वता प्रेम का ताचेर आमगल स्वता संपूर्ण विश्वास का आम्ही नाम घेतलेच का ती तावळ आमी दुसऱ्यांक नामा लावचे शकतात न्ही तशी आम्ही कीर्तनात सगुणाच प्रेम वाडोवंक आता कीर्तन कशी करका अशी कीर्तनकार आसत जाता कीर्तन कशे नमुन्यान करका तर तान्ने सगुणाच प्रेम वाडोवंक म्हळ्यार कळ्ळें एकदम निर्गुण निर्गुण सगळें सार असार आत्मा अनात्मा म्हळ्यार लोकांक इंट्रस्ट आसना लोक थकलेले असता ती दुख्खी असता ती तांकां कल्लेपूण एक आधार आसका लागता तर सगुणाच प्रेम तांकां आधार दितात दत्तात्रेयाल मुर्ती गुरुंगल पादुका किंवा श्रीराम राम नवमी तर रामागल हें प्रेम कशें आशिल्लें कृष्णागल प्रेम कशें आशिल्लें रासलीला हांत तूं कितलें प्रेम कितलें नमुन्याचें आसता सगुण मुर्तीचें तें प्रेम वाडोवंक ताचे नमुन्याचे पैलू दाखोवंक ती हां आनी भगवंताक सुदैय करून उत्पन्न जावंक ह्यो कितले गोमटे हो करता कीर्तन अशी दिसून दिसका तशी कथा कीर्तनकारान करका हां श्रोत्यांगेल गुणदोशांची तांत चर्चा करूं नये वारंवार नामाच घोश करका गजर करका मदें मदें आणि त्या घोशांतून त्या श्रोत्यांकय सामील करून घेवंक कीर्तनकारांनी साधू लोक ऐकूनच्या येवन बसले ती मस्त कीर्तनकारांगेली सबस तसले वेळारी अद्वैत प्रतिपादन करूं जाल्यार नुसते भक्तिमान लोक भक्तीन येवन बसले ती तांकां वैराग्य आणि अनुताप म्हळ्यार पश्चाताप म्हळ्यार कल्ले वैराग्य तुमकां सुद्दां वैराग्य जाल्यार तुमकांय सगळें मेळूं शकता आमी केले चूक म्हण एक पण कबूल केले की तुमकां सुदारणेच मार्ग खुल्ल जालो हें तांकां सांगका खंयची मिथ्या आस खंयची सत्य आस सत्य धरलें की मिथ्या आपोआप ना जाता मिथ्य ना म्हूण न्ही पण तें हें सकलें नाश जावचें आसा पेरिशेबल आसा त्या निमतान तूं भोव चड गुंतून पडनाका ती हें वैराग्य हें तांतूं आमी सांगका कीर्तनान तूं सगळे रस आसता जाल्यार शृंगार रस सांगतना नुस्त्यांचे एक दारले न्ही ते स्त्रियांक वर्णन करता रावता ती कितली गोमटी आशिल्ली अशी आशिल्ली तशी ना शृंगार सांगतना ते स्त्रियांक रूप लावण्य टाळका कलेपणी जोक केल्यार हरकत ना त्या वेळार पण रूप लावण्य हें केल्यार कल जाता की भगवंता लागीं गुंतोवन दवरलेले कीर्तनाचें मन श्रोत्यांगल मन भक्तीन भार वचका शृंगाराच्या हांतू तांतू म्हळ्यार एस्ट्रे वचूं नये दूर वचूं नये त्यामुळे अशी हरिकथेने स्वताले जगाचें कल्याण जाता आतां हें आमी मुख्य जो आसा समास हें लक्षण कशें आसता ती लक्षण मात्र परत वाचच्या कल्या म्हळ्यार आय वॉन्ट हें हरिकथा ही भोग गमटे आसा तातूंत मस्त आनंद आसा हांव मत स्वानुभवान सांगता भोव चड आनंद आसा त्यामुळे ते प्रत्येक आमी जे आनंद यात्रेक येता ती तांणी ही कल शिकून घेवंक बहुश्रुत जावंक भक्ती रंगांत रंगका जो भक्ती रंगे रंगला तशी
त्याने अहंकार घातला पायातळी, आवडी लागली अंतरी, तैसीच वदे वैखरी, भावे करुणा कीर्तन करी, प्रेम भरे नाच तू. पायात जाळ बांधून नाचूक कल्ले, लाज दिसू नये. लाज केन्ना दिसता? व्हेन वी आर कॉन्शियस. आम्ही त्या भक्ती रंगान डुबून गेले. ती ताचो रंग लावन जे होळीन तू चेडो नांदतात न्ही, आम्हाला चल येताल होळीन नाचून ते रंग लावन गुर्तू कळनाशिल्लो कोण म्हणून. सांगका लागताल खंयची चेडवो कोण म्हणून सांगका लागतालें. कारण तूं वयल्यान कोणेपणी आनी उद्दा उडयतालें भस्सने. ते हो सगळे जाण खुशीची नाचता ती वदरता ती. तशी ते कीर्तन रंगका कितलो वेळ जालो म्हणून कळना. तशें तें कीर्तन आसता. आतां आमी हांगा राबया. ही प्रस्तावना जाली 5वी समासाची. मुखाल पंथा 5वो आनी 6वो घेवच्या पळया समास. चातुर्य लक्षण म्हणून आसा मुखाल. एक तर पयलो हे हरिकथा लक्षण तें मुखाल पंथ करया. आनी हाजे खातीर आमकां देवा बरी बुद्धी दी. कीर्तन शिकची बुद्धी दी. कीर्तन सगळे जाण तुमी शिकून घेयात. हें प्रॅक्टिकल आसा. कीर्तन विद्या हल्ली लुप्त जायत चल्ल्या. तें नाका आमकां. कीर्तन विद्या जिवंत वरका. जिवंत जरी आसता तूं तांकां मारून घालचे वे. आमगेल इंडियाचें कल्चर आसता. लोक फॉरेनांतले लोक शिकतात आनी कीर्तन करतात, हें करतात. इंग्लीश भाशेक सुद्दां लिमिटेशन्स आसात. जाल्यार संस्कृत भाशेक ना ती लिमिटेशन. आमी फॉरेनर्सांनी संस्कृत भाशा एक्सेप्ट केल्या आनी आमगेल इंडियन सगळे भाशा संस्कृतांतल्यान आयले. आमची गेले मराठी, गुजराती जे काय असते, कन्नड सगळे तांतन आयलेत. आनी भक्तीन परिपूर्ण भरलेले रसाळ नागपुरी संत अशी आसत. आमचे कडची ती रूच न्ही तोंडा अशी जाता कीर्तन आयकून. आनी तशें जावंका. कीर्तनकारा कीर्तन आयकून तशी जावंका. तर हांगा आमी राबया. आनी आमी ते समर्थांनी म्हणलेले पसाय दान ते म्हणया. कल्याण करी राम राया, कल्याण करी, कल्याण करी राम राया, कल्याण करी. जनहित विवरी, जनहित विवरी, जनहित विवरी, कल्याण करी राम राया. तळमळ तळमळ होतची आहे, हे जन हाती धरी, हे जन हाती धरी दयाळा, कल्याण करी. अपराधी जन चुकतची गेले, तुझा तुची सावरी दयाळा, कल्याण करी. कठीण त्यावरी कठीण झाले, आता न दिसे उरी, कोठे जावे काय करावे, आरंभिली बोहरी दयाळा, कल्याण करी. दास म्हणे आम्ही केले पावलो, दयेसी नाही सरी, दयेसी नाही सरी, श्रीरामा कल्याण करी, कल्याण करी राम राया, कल्याण करी. आणि हे कल्याण करचे खातीर कीर्तनेची गोमटे सांगले विद्या मी जिवंत दवरका. समर्थांनी आग्रह केला कीर्तन शिकका. ती कल्या म्हळ्यार एकट्यानी बसून साधन करची दिवस वर न्ही. ती एक सम डिस्टर्बन्स आसता. त्यांनी ती खंय कीर्तन चल्ल्यारी वेळांत वेळ काण वचून तें आयकूंका. वेळ मेळ्या आयकता, थोडे आयकले कडे भाजी फण्ण घाल्या करपता अशी न्हय. पयलीं कोण दवरा ती नाल नंतर करा ती, पण ताका दिव वेळ दिवंका आनी तें आयकूंका. म्हळ्यार एक समाजाचें मन तयार जावंका, भक्ती भावान बोर नेमका. हे हृदयचे ते हृदयी घातले, द्वैत न मोडता केले आपण पायसे. आनी तूं अद्वैत जाता. श्रोत्यांक गेले आनी भक्त्या गेले कीर्तनकारा गेले अद्वैत जाता. एकच मन एक जाता आनी आनंदच आनंद मेळटा. आहा हा तें कोण पळोवंका. त्यांनी ती नुस्तें श्रोत जावन बसची न्ही. वक्त जाल्ल्यार ताची डिफिकल्टीज कसले आसता. एक फन चुकता, दोन फन चुकता, ठीक आसा. प्रॅक्टीस करता ताजे खातीर. एकदम सभेन वचून कीर्तन करूंक.
पयलीं प्रॅक्टीस कर का सम बरोवन घेवंक पूर्व रंग म्हळ्यार कसलें, उत्तर रंग म्हळ्यार कसलें, काणयेची कलकल पद तुका खंय मेळटा कोणा लेखान आख्यानाचें घेवंक ती तुमकां कोणाक जाय जाल्यार हांव दिवच्या तयार आसा. म्हणल्यार नागानंद मामान मस्तीत दिलेलं आसा. गंगा वाहतेची आहे सर्वी हात धुवून घ्या रे मुखी राम नाम गा रे मुखी राम नाम गा रे लुट्टून वरात. हांव सांग लुट्टून वरात. नागान मामान दिल्लें आसता मगल कल्ले ना. आय एम नॉट द ओनर. तेमी ती हें कीर्तन पुष्प हें विवेचन पुष्प आमी सगळ्यांनी मेळून त्या कीर्तनकारा गेल्या नारद मुनीगेल चरणाचेर घालया. तो ग्रेट कीर्तनकार आनी तांच्यांतूच श्री समर्थ आसा. श्री समर्थ कीर्तनकार तांगेल चरणाचेर आनी श्री राम तांगेलांत आसा. सगळ्यांक घालून आमी साधकां खातीर प्रार्थना करुया. नंदन्तु साधका सर्वे विनश्यन्तु विदूषका अवस्था शाम्भवी मेस्तु प्रसन्नोऽस्तु गुरुः सदा सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्. ॐ शान्ति शान्ति.